स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्रोते हो, सगळ्यांक मनापासून अभिवादन श्रोत्यांक। श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। आता प्रतिपंथाच्या आजनुसार आम्ही मनाश्लोक पैल घेऊया। 20 श्लोक असायचे। 20 श्लोक म्हणता, बहुहिंपुटी होई जे माय पोटी नको रे मना यातना तेची मोठी निरोधे पचे कोंडिले गर्भवासी अधोमुख रे दुःख त्या बाळकासी। अथांगा जय जय रघुवीर समर्थ। मन अक्षरी समर्थ सांगता सती आता तू रामा नाव घेना जाल्यार आयुष्यांतू तुगल चल्लेल जीवनांतू कितले त्रास जाता। अहो जानरा राम विश्वास नाही तया पामरा बाधिजे सर्व काही हे सांगून जाल्यार परत परत जन्म घेतल्यारी तांतू कल्ले सुखच की दुःखच। मुळान जन्मा येतनाच कितले दुःखच हे आता ते वर्णन करून सांगतस। ताचे खातीर पहिले शांत केले आशिल्ले, मना सर्वथा सत्य सोडू नको रे मना सर्वथा मिथ्य मांडू नको रे मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे मना मिथ्य ते मिथ्य सोडून द्यावे।
आणि सत्य म्हळ्या खल्लें सत्य म्हणजे स्वरूप जाणं, असत्य माया हे प्रमाण. हां, सत्य ते जाणीजे ब्रह्म, मिथ्या माईक दृश्यते. दृश्यभास मुळी नाही, मायातीत निरंजन. आता हें जोपर्यंत आमकां सत्य कळना, सत्याच अनुभव येना, तावळी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तशी परत परत जन्म घेवंका लागता. सो परत पयलीं धुवन सूर करया म्हणटा ती समर्थ. हें दुख्ख खंय थान सूर जाता, तरी आवसूल पडटा थानूच दुख्ख सूर जाता. नंतर जाल्लें उपजना पण जें दुख्ख येता तें वेगळें. जाल्यार आवसू पडटान जें दुख्ख तें म्हळ्यार हुन्न उदका घोट म्हणटात न्ही, कसले करूं जायना ताका. हांगा पुणी कोणें दुसरी मदत करता ती दुख्ख आयल्यार, कोणें पुणी हेल्प करता ती, पयशा गरज असल्यार कोणें डोनेशन दिता ती, आनी कसली हाजी गरज असल्यार तें मदत करता ती. जाल्यार आवसूल पडटान जो जीव वाडटा तागल कसले हाल जाता ती तांचें वर्णन आसा. बहु हिंपुटी होई जे माय पोटी. हिंपुटी म्हळ्यार अगदी दीन अवस्था जाता. उलटे टांगतात न्ही, कायम शीर्षासन करून अशी उलटे टांगलेले असतात तशी. आणि ते एक गर्भाशय पिशवीन तूं उद्दाक श्वास आपणा घालना, आवसून घेतल्यारच श्वास आसा. आवसूक जर कले जाल्लें ते चेरडाल श्वास राबून ते चेरडूय मरता. थोड्या वेळा भितर जर ते चेरडा भायर काणी आवसून गेल्ल्यारी, अशें आमगेर एक फावट जाल्लेलें. ताबडतोब सीजर करून त्या चेरडा भायर काडका, नाजाल्यार ते चेडूं श्वास मेळना तिमीत मरून वता. हें सत्य आसा. तर ताणें सांगलें बहु हिंपुटे होई जे माया पोटी. अरे देवा, पण ताका मुख्य म्हळ्यार न्ही, आमी बेशुद्ध असल्यार दुख्ख कलें जाल्यार जाण येना. पण हे फ्युटस म्हणटात ताका, हो जो गर्भ आसता तागल सुद्दां एक मन आसता. मन आसता आनी ताका सगळें कळत आसता. जाणीव सगळें आसता, जाणीव जाता. आनी त्या वेळार कळटा, यो देवा खंय येवन पडलां हांव. बहु हिंपटी. ओहो हो हो, कितले व्हड चुकी जाली, कितले व्हड चुकी जाली. त्या वेळार कलेपणी करक आशिल्लें हातान सुटचे खातीर. देवा आत्तपुणी सोडय रे, आत्तपुणी सोडय. परत तशी हांव ताजे मागशी वचच ना, हांव प्रपंचांत जास्ती इंट्रस्ट घेवंच ना. हांव सतत तुगेलें ध्यान करतलो, तूं केन्नाय विसरची ना. हां, त्या वेळार ताका पण कोण म्हूण कळलेलें आसता. ताका खरें त्या वेळार आत्मज्ञान आसता, आत्म्याची जाणीव आसता, आत्म्याची जाणीव आसता. शरीर सगळें फॉर्म सुद्दां जाल्लेलें आसना, नुस्तें मासा गळो वाडता वता. आनी कड्डेर ताका हात पांय फुटच्या लागता. ती फुटल्यार फिरू जाग आसवे ना. अशी कमळ घेवन न्हिदल्यार तशीच न्हिदोंका. आमी एक तास भरी पांय अशी छातीला धरून न्हिदोन पळयात पळया, पांय इतले आखडटात की परत सरळ करूंक जायना. तशी तें चेडूं कितले म्हयने 9 म्हयने अशीच बशील आसता. बेजायलाची की अशी अशी करता. तावळी चेरडा लात मारली म्हणटा ती, हालता चेडूं हालता. जाल्यार त्या तितले लिमिटेड जागेन तूं हालका. कड्डेरी उपजना पडते पांयाक दोरी बांदून मांच्याक बांदून दवरताली, म्हळ्यार तितले फिरका खंय वचूं नये म्हणून. जाल्यार आवसू पोटां फिरू जागोच ना, खंय वतले. तेमीत कळ्ळें जाता माया पोटी बहु हिंपुटी. नको रे मना यातना तेची मोठी. नाक रे बाबा, ही यातना नाका. निरोधे पचे कोंडिले गर्भवासी. म्हळ्यार कळ्ळें, गर्भांत आसतना जीव ताका कोंडून घालतात न्ही तशी. आनी ते हांतू ते तिका दुवाळ लागता, तीख खावंक अशें दिसता, पाणीपुरी खावंक अशें दिसता, आनीकल खावंक अशें दिसता. आनी माई आवसू आवडीन तिका जाय तें करून घालता. ती जाय तें करून घालता. तें आमशें खावंका म्हूण दिसता, चिंच खावचें. तें खाल्ल्यार ताका अशी स्कीन सुद्दां समो फॉर्म जाल्लेली आसना. तसलें हाका. आतां आमकां खंय जखम जाली बा, हां, आनी ताजेर मीठ सारयलें नाल्यार मिरसांगे पिट्टी सारयली, कितलें दुख्ख जाता.
तशी त्या चेरडाक त्या गर्भाक सगळे बाजूंनी ताका बांदून घाल न्हू ताका कशी मीठ लायिल्ल्यार जाता जखमेचेर तावळी आनी शिवाय ते उज्जसने भितरी अग्नी आसा त्या अग्नीने ताका हुंचाण तर मेळटा पण इतलें धग्गू जाता इतलें हें जाता ते समज इडली कुकर असणे खोट्ट्या हाडटीन तूं कशी खोट्ट शिजून येता की तशी तो गर्भ जवळ जवळ शिजून येता आणि नंतर तरी भायर पडचे वेळार ताका एक जवळ जवळ 1 म्हयनो 15 दिवस पयलीं तरी मात तो गायल गो म्हणटा ती म्हळ्यार कळ्ळें की उलट जाता तो अधोमुख तावळ कितल्यो यातन जातात आसतल्यो तावळ तो म्हणटा नाका बा नाका ऐसी ये कारागृही वस्ती नवमास भोगिल्या विपत्ती हा नवही द्वारे निरोधती वायू कैचा तेथे 9 द्वार सगळी बंद जाली आनी ताका भायर पडूंक जागोच ना तसले वेळार भोका नरकांचे रस जिरपती हां एक कले भायर पडटा तोंडान थंय न्हू ताचे रस हें जाता ती ते जठराग्नीस्तव तापती आमी खाल्लेले पिलेल्याचे जठराग्नीन तूं तापून ताजें हें जाता तेणे सर्व ही उकडती अस्थि मांस अस्थि मांस हाड सगळे उकडतात म्हळ्यार कळ्ळें शिजयले वर जातात हून जावन ताका उकळी फुट्टात न्ही तशी जाता त्या धग्गान तूं एसी ना थंय एसी ना फॅन ना खंय बागील उगडया म्हळ्यार खंयचेय बागील उगडना सगळे कारागृहाची मना यातना थोर हे गर्भवासी मना सज्जना भेटवी रागवासी देवा हां म्हाका राम हे रामा राघवा म्हाकांतान भायर काडी हांव तूं केन्नाय आनी विसरच ना अशी प्रॉमीस गॉड प्रॉमीस म्हणटा ती गॉड प्रॉमीस सोहम सोहम म्हणटास तें चेडूं ताका त्या वेळार कळटा की हांव म्हळ्यार आत्मस जाल्यार अशी शिरकून पडला मगल स्वताल्या वायट कर्मा मी त्या शिरकून पडला आनी तसले कर्माच्या भानगडीन पडना बा देवा म्हाकांतान सोडय देवा म्हाकांतान सोडय अशी कळ्ळें न्ही ह्या ताका त्या वेळार कळटा की गुरुंगल कास धरल्यार पयले जन्मान तूं तरी गुरू आपणाक आपणाल उदरान घेतलशिले कायमचे आत्ता ते धर निती आनी थंय एक नमन्या प्लेजंट वातावरण गुरुंगल गर्भान तूं हांगा तशें न्ही अवसूल गर्भान म्हळ्यार हें म्हणटात न्ही ताका म्हणटात अंदमान हांगा तूं सज आसताली रिगरस इम्प्रिजनमेंट तशी कितले फिरले तरी फिरूंक धड जागना अशी बसया म्हळ्यार तशी बसूंकय जागना कितले वेळ बसतली तितले दिवस जाले शिवाय भायर पडूंक जायना कितलें केलें तरी अशी आनी ना जाल्यार मरून वचेंची बेगी भायर पडचें म्हणून जर आनी लात्त मारल्यो तरी मरून वचें तेमी करूं जायना आवसून श्वास घेतल्यार मात ताका श्वास आसा आवसून कले सम खाल्ल्यार ती खावच्या पिवच्या आसल्यार मात्र मस्त फनकल जाता अशी कौतूक करतल घरान तूं एक बरो गर्भची जन्मा येता कळ्ळें शुची नाम श्रीमतांग गेहे योग भ्रष्टो भिजायते तशी ना जाल्यार वायट कर्म करतल्यांगेल जन्म खंय तरी फुटपाथा वयलो आवस आसता तिका स्वताक खावच्या ना पाप तर हें चेडूय उपाशी आनी हें कारागृह म्हळ्यार उपास काडचे आनी फक्त यातना अशी तरीके त्या आवसून चिकेज अशी पोटार थान हात फिरायलो तें कळटा तें त्या गर्भाक कळटा ताजी जाणीव तो स्पर्श फक्त आवसून स्पर्श हांगा तुमकां सांगता मग एक वॉट्सॅपार एक न्यूज आयिल्लें एक चेडूं उपजून भितर आवस गेल्ली पाप गेली तावळी कल जाली की तिका तर तांणी घरच्यांनी सांगलें की तिगल हार्ट डोनेट एक हार्ट पेशंट आशिल्लो ताका हार्ट रिप्लेस केलें तिगल हार्ट त्या मनशाक बसयलें दाल मनशाक आनी तो जिवंत जालो जगलो हें चेडूं आकांत कोण रडटा कोण
कोण्णे धरल्यार ताका समजना पाप पाप रोवन 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 कसली करची म्हूण कळना आवस ना ती चेडू प्रत्येक जण धोरण मोग करतात ना कडे हो थोड्या दिवसान बरं जाता न्ही आनी येता कसल्या चेडू रडता त्याच हॉस्पिटलांत आसता तो मनुष्य येता आनी मल्ल्या दितवे चेडूक प्रितीन पळयता आनी घेवन त्या चेडूक न्ही अशी छातीला धरता ते धक 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 ते छाती अशी उडता न्ही ते चेडू तर कळत मग ती स्पंदन आवसून स्पंदन कळता ती आनी अचानक गप्प जाता म्हळ्यार कितली देवाल करणी आसता आवसूल कितले महत्व आसता तेव्हा हांतान कळटा जाल्यार मूळ मुद्द कलो असली वायट कर्म करून आवसूल गर्भान परत परत येवं काची कल्याक ते म्हणजे येवं नाका ती बरी कर्म करा ती आत्ता तूं म्हणटा सोहम सोहम तो हांवंची म्हणटा आसता भायर येना पडपय कोहम कोहम म्हूण रडता हड्डाने हांव कोणू लक्षांत रावना विसरलो नाळ कापली भितर विसरलो तशी जाता तेमी ती तांणी म्हणचे की मुखार श्लोक सुद्दां असो मना वासना चुकवी येर झारा मना कामना सांडिरे द्रव्यधारा मना यातना थोर हे गर्भवासी मना सज्जना बेटवी रागवासी तो आम्ही नंतर घेऊया कल्या म्हणा दासबोधा सुरू करचेसो तरी आयचो हो जो असं बहु हिंपुटी होई जे माय पोटी नको रे मना यातना तेची मोठी निरोधे पचे कोंडिले गर्भवासी अधोमुख रे दुःख त्या बाळकासी जय जय रघुवीर समर्थ ह्या ज्या यातन आसता ती कोण भोगता तांकांच कळटा आनी बरेच मस्त जाण रिग्रेशन वतात पास रिग्रेशन म्हळ्यार मस्त तांकां दुःख भोगका लागल्या रे आमी कल कर्म केलेली म्हणून पळोवनच्याक वतात कलकल ते टेक्नीक आसा ते कोण दिवचे जाल्यार त्या गेल जन्म जर उडास जालो नशीब आमी विसरतात तें ना जाल्यार आमगेले हाल म्हळ्यार आमकां लोक दुःख दिता ती ताचे पेक्षा कितले पटीन जास्ती आमी लोकांक दुःख दिलेली तें कळटा आनी मन कायमचे उदास जाता नेगेटीव जाता तर तें जायना तितलें बरें फक्त आमी इतलें वॉट एवर आमकां आमगेलें महत् भाग्य आमी ह्या म्हळ्यार मनुश्य म्हूण जल्म आयल्यान ती आमची गेल जातीन जल्म आयल्यान ती खंय योग्य मार्गदर्शन आसत तसले कडेन आमी जल्म आयल्यान ती अहो भाग्य महत् भाग्य आनी महत् भाग्य म्हळ्यार आमकां सद्गुरू मेळ्ळा आपोआप मेळ्ळा जन्मा येवन भितर हें भाग्य बाकीच कोणाकय मेळना बाकीच्यांक मेळना मस्त बहुत पापड बेलने पडते गुरु मेळका खेळ नाही तो तेमी ती आमी कल करका हें लक्षांत दवरून परत हें दुःख नाक करे देवा म्हणून संतांगेल कास धरका सद्गुरूंगेल कास धरका आवसूल गर्भांत न्हिदोंच पेक्षा त्या सद्गुरू हांव सुख जाता 9 म्हयने जाले की केन्ना ताका भायर काडटा म्हूण जाता सद्गुरू तशें न्ही भायर आशिल्ल्यांक आपणाल उदरान घेतात कायमचे कसले वाण जायनात तांकां प्रसन्न आनी ते चेडूय प्रसन्न तो शिष्य प्रसन्न चेडूशें थेंबुटो प्रसन्न मनाने सगळे कडेन वावरता पण मनान खंय आसता सद्गुरूंगेर उदरांत तेमीच बिंदास्त तशी आतां मी दासबोधाल्या वळया आमगेलो 14वो महत्वाचो अखंड ध्यान धारणा हाजो चालू आसा पयलेच व्हड समास एक आमी पूर्ण केल्लो खंयचो आशिल्लो निस्पृह लक्षण म्हळ्यार निस्पृह म्हळ्यार कसली अपेक्षा करची ना आनी ट्रान्सपरन्सी निरपेक्ष मनाने सगळ्यांक सेव करची हे निस्पृहाने लिडरान तशेंच काम आतां दुसरें कालीच दत्त जयंती जाली दत्त जयंती दत्ता गेले हें केल्लें सगळ्यांत व्हड तांगेल 5 वैशिश्ट्य आसा श्री दत्ता गेले भ्रमण भिक्षा आनी कले भजन भस्म आनी
भंडारा भंडारा म्हळ्यार अन्नदान करचें, कलेक दान करचें, भंडारा. आणि ते सतत भ्रमण करत असतात. दत्तराज माऊली गमाय माझी, दत्तराज माऊली ममर अपराधा अगणिता नगणुनी, ये उचलित पाऊली गमाय माझी, दत्तराज माऊली. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. पायी खडावा वाजती चट चट, पायी खडावा वाजती चट चट, पायी खडावा वाजती चट चट, भक्तावरी धावली गमाय माझी, दत्तराज माऊली. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. त्या कल खातीर तशी ही 5 वैशिष्ट्य भ्रमण कल्ल्या करका. बाकीचे देव जागेर बसतात आणि वाट पळयतात कोण येतली पूज करू म्हणून, होय की नाही. देवळांतल्यान भायर पडना ते सगळे कडेन आशिल्ले तरी ते जावन कोणाकय भक्त करू वचना. ते भक्ती केल्ली एखाद मनुष्याने तर ताजेर खूश जावन ते वर दितात, ही सगळं करतात, पण ते जावन वचना. ते हांग कल जाल्या सगळे धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, तशी धर्माचं रास जात असत. आणि लोक अक्षरशः प्रपंचांतून घुसून तांकां भायर येवचें जायना. कल म्हळ्यार नाम म्हळ्यार कल म्हणून गोतना, इतले प्रपंचान भितर बसल्या ती, नांकान तोंडान प्रपंच गेला, सबंद प्रपंचाचें झाड आंगभर उगयल्या. कशी काडचें हांग फांदी काळ्या वाळी विशीं, वाळती आसतना एक कड काडली दुसरे कड खंय पूण लक्षांत येना खंय तो येता, तशी ती वाळती येता. अशी असले वेळार म्हळ्यार ते बेशुद्धची. आनी बेशुद्ध कल खातीर तांकां म्हणल्या, तांकां कळना की आपणागल ही अवस्था जाल्या. तांकां कळना ती. निद्दल मनशाक, गाढ न्हिदलेल्या मनशाक हांव निद्दलां ही सुद्दां जाणीव वचना. तशी बेशुद्ध पडलेल्या मनशाक अशी एक एक कोलॅप्स जातात, बेशुद्ध पडतात कलेपणी जावन. तांकां कळना आपणा शुद्धी ना म्हणून, तांकां दुसऱ्यान शुद्धी राडका लागता. तशे प्रपंचान नीती बेशुद्ध जालेले जे लोक असत तांकां भायर काडका न्हय. गुरूंक इतले कणव, इतले दयाळू असतात ते की तांकां परत, अरे देवा तूं म्हाका सांगिल्लें न्हय तूं विसरच ना म्हणून, परत गर्भवास नाका म्हणून, तरी परत अशी कशी केलें तुवें, यो हांव तुका मार्गार हाडटां. तावळी ते अज्ञानी लोक आपण जावन गुरुल्या वच्ची ना ती म्हणना पडे, गुरुनी वचका न्हय. पायी खडावा वाजती चट चट, भक्तावरी धावली धांवन वतात ते, धांवन वतात आणि तांकां सावरच्या पळयतात. आतां ते वचुले कायम हे जे संत सज्जन असतात ते स्वताक ध्यान धारणा कायम कोर न्हू, अध्ययन आणि अध्यापन. ब्राह्मण लोक कल करता ती स्वताय साधन करची कायम आणि अध्यापनय करचें. आपणा जें कळटा तें किर्तना रुपाने, कविता रुपाने, ग्रंथा रुपाने, तांगेले वाणीच्या रुपाने, आपणाल वागणुकी रुपाने सगळे ते पावोवचें. प्रबोधन हें करच्यान तूं तांगेले कितले वेळ वता, सगळो दिवस तांत वता, पण तांणी मनुश्याल रूप धारण केल्या. दत्तान सुद्दां, श्री दत्तान सुद्दां, दत्तात्रेयाने मनुष्य रूपान ते वावरताले, अजुनूय वावरतात ती, अजुनूय वावरतात. आणि सगुण साकार रूपान दर्शनय दितात दत्तात्रेया रूपान. आमगे स्वाम्यांनी कितले जाणांक दर्शन दिलें. तशी गुरु परंपरेंतल्या स्वाम्यान पांडुरंग आश्रम स्वामी दत्तावतार म्हणटात. हांगाचे गुरुमठांतले स्वामीजी दत्तावतार. कितले जाणांक तांणी हें दिल्या, दर्शन दिलें दत्त रुपान. तावळी तांगेल महत इकल्ली ते तांगेल बर करचे खातीर सगळो दिवस घाले, सगळे आयुश्य घालयतात. आयुश्य तांगें चिरंतन म्हणा दत्तगुरू जाल्यार अशी दत्तगुरूचे तत्व, जे आदितत्व आसता सगळे सद्गुरू भितर तेंच आसता. ते सगळो दिवस आपणाल सगळे आयुश्य
जर ह्या हांत अध्ययन आनी अध्यापनान घालयता ती तांकांय पोट्टा भूक लागता, तांकांय कलेपुणी जाय आसता, तांकां अन्न वस्त्र निवारा जाय आसता कितें, निवारपुणी झाडां मुळान न्हिदतली जाल्यार प्रापंचीक संत आसता ती तांकां सुद्दां कलेपुणी जाय आसता. ज्ञानेश्वर माऊली प्रापंचीक न्हयशिले जाल्यार घर आशिल्लें तांतलें, तर तांकां सगळें करतना कोणाल जबाबदारी. आमकां हांव एक टिचर दवरली कोणपणी, सगळो दिवस ती म्हाका शिकयता, तो म्हगेल जबाबदारी. हांव जेवतना तांकांय वाडका, हांव एकले खातना पितना तांकांय दिवका. हें तरी ते आपण जावची समाजाची जबाबदारी जाल्ले, पण ती जबाबदारी घेवन कोणागेले मिंद जावची ना त्या गुरूंक. तेमी ती गुरूंनी अंगीकारली, खंयची अंगीकार केल्लेच केलो, स्वीकृती केल्ल्याच केली, तर भिक्षान दे, ओम भवती भिक्षान दे. आज ते भिक्षा निरूपण आसा. भिक्ष म्हळ्यार लाचार जावन भीक मागचें, हाक भिक्ष म्हणना ती. आलशी लोकांनी काम करचें ना म्हणून भीक मागून खावचें तें न्हय. हांत इतलो गोमटे आसा की ही मनुश्य समर्थांक समर्थांनी हाज निरूपण अख्खो समास बरयला भिक्षा निरूपणाची. तरी समर्थांक न्हय त्या वेळार सगळे लोक अशी विखुरलेले आशिल्ले आनी तांकां सगळ्यांक एक करका राष्ट्रा दृश्टीने. तुमगो तसो एक हांता न्हू पुणे थावन न्हू आनी खंय नगर वचचें म्हळ्यार हांगा परदेशांत वचून वर जातालें. आतां वारी पासपोर्ट विसा लागनाशिल्लो जाल्यार खंयच्या वेळार कोण आमकां पकडटले हेर म्हणून आनी हांत घालतले कळना. विंगविंगड मुस्लीम राजे, विंगविंगड आदिल शाह खंय, निजाम शाह खंय, असलें सगळें. तसले वेळार निर्भयतेने हे संतांनी भ्रमण केलें, सगळे कडेन भ्रमण. आनी कायम भ्रमण करचें म्हळ्यार पोट कशें भरचें तर भिक्ष मागून. आनी भिक्ष मागतना कल जाता मुख्य म्हळ्यार तांणी अन्न मेळयलें, अन्न तर मेळचेंच आशिल्लें पण पोट्टा पुरतें, पण बाकीच कल मेळयलें. तर तांणी म्हळें मनुश्य मेळयलें तांणी. मनुश्य गोळ करचें तें साधन आशिल्लें, पयशे गोळ करचे तांकां पयशांच कल करचें आसलें. कलेक्शन ना, अपरिग्रह कसले बदशीट करचें नाशिल्लें तांकां, कळ्ळें. तरी तांणी भिक्षा निरूपण समासांतून आमकां ह्या प्रश्नाचें उत्तर मेळटा की लोकसंग्रह तांणी कशें केलो. लोकसंग्रह करचें हें तांगेलें ध्येय आशिल्लें. एक मनशाने परकीय जी लोकांक लुबाडटा प्रजेक, असले राजकीय संस्था पाडोवच्या जायना. ताचे खातीर सगळ्यांनी एक जावंका. आनी हें एक जावचें तत्व अत्री मुनीन गेलें, लोकशाहीचें अत्री मुनीन गेलें आशिल्लें. राय आशिल्लो तर तो बरो आसका, नाजाल्यार ताका हाकलोन घालका. प्रेसिडेंट आशिल्लो तरी इलेक्शनान प्रेसिडेंट करका. इंद्र पदाचेर बसयतना सुद्दां देव पळयताले कोण बरो मनुश्य आसा, कोण बरो देव आसा, ताका राय करताले. इंद्र हें पद. तशी हांगा तांणी सांगल्या समर्थांक लोकसंग्रहाची मस्त आवड आशिल्ली आनी तांकां श्री रामाने आदेश दिलेलो की कायम भ्रमण कर. जेन्ना तांकां आत्मज्ञान जाल्लें 12 वर्सांचे ते धांवनूच उरले. आमगोतच तांगें चरित्र थोडें कडेन टाकळी नाशीक राबून तांणी कायम कितले 12 तास तांणी हें केलें, कले उपासन केली. एक तर गायत्री मंत्र 12 तास स गंडून दनपार 12 घंटे थंय उदकान भर वत्तान थंय राबचें. गरमीन थंय नाशिक आनी इतली गरमी पडटा धगू जाता. ते राबचें उदकान तूं आनी गायत्री मंत्र म्हणचो, अर्घ्य दिवचें. त्या वेळार ते गायत्री मंत्र म्हणटना तांकां जेन्ना आत्मज्ञान जालें तांकां हें ज्ञान जालें की सूर्य तत्व कितलें प्रखर तेज मेळ्ळें तांकां. मनाक प्रखर तेजाचो अनुभव जालो आनी दोनी अनुभव घेतले तांणी. आनी कायम हें रामागेलें नांव श्रीराम जय जय राम जय जय राम तें गुरू नाम तांणी घेतलें. 12 वर्स घेतले सतत. 13 कोटी नामा जप पूर्ण जालो. तावळी श्री रामान तांकां दर्शन दिलें आनी तावळी शीतल चांदणें रामचंद्र श्री कृष्ण अमाशेक उपजलेलो. तावळी चंद्रान बेजान म्हळखे की तुगेलें दर्शन म्हाका घेवचें आशिल्लें जाल्यार हांव नात्तिल वेळार तूं उपजल मग ताळ कल करचें. ताळ तांणी सांगलें भिवू नाका.
रामाने तुका मात्यार दवरला. तर तांगें नांव आंतूच राम आनी चंद्रस. त्या चंद्रा शीतलत्व, त्या श्री राम नामांतलं चांदणें, त्या चांदण्यांतलो शीतल अनुभव तांकां आयलो. जेन परत परत रामाने अनुग्रह केलो. आनी त्या तांणी सांगलें की जय जय रघुवीर समर्थ हें स्लोगन त्या वेळार आयलें. आपणागेल हें न्ही, फक्त ते म्हणाले हो रामदास मगल असो, अशी म्हाका पोट्टण घेयात तुमी, म्हाका कोणेंय ना ती देवा म्हूण पाप. आनी तांणी आपलें म्हणलें. गुरूंनी आपलें म्हणचे हें हात जितलें सौभाग्य ना. सर्वस्व दितात, सर्वस्व दिलें. आनी तो शिष्य मागीर वरनाचे. थेंबुटा सागरी बुडाला, बुडता सागरची जाला, गंगे सरिते संगम जाला तत्क्षणी. थेंबुट जालो तो, बुडलो त्या गुरुतत्वांत. आनी तांणी म्हणलें तशें करचें लागलो. तर तांणी सांगलें हें तुका राष्ट्र कार्या खातीर तूं जल्म घेवन आयला. राष्ट्र कार्या खातीर. तेमी ती इतली राष्ट्र आसा ती हांगा भारतांतू. त्या वेळार बाकीचे फॉरेनचे इतले हें नाशिल्लें, पण त्या राष्ट्रांत तरी पायी फिर सतत भ्रमण करी आनी भिक्ष मागून पोट भरी. ते भिक्षेक सुद्दां नियम आशिल्ले. ते कसले त्या वेळार कल खातीर तांकां भिक्ष मागच्या सांगली की तूं मनुश्यांगेल संघटन करूंक, तूं कोणाक सुदारचेस पळय. तांगेल परिस्थिती प्रत्येक मनशागेल विंगड आसता. प्रत्येक गांवांत उद्दा विंगड, प्रत्येक गांवची भास विंगड, प्रत्येक गांवांत विचारसरणी विंगड मनशांगेली. प्रत्येक गांवची परिस्थिती विंगड. त्यावेळी तें कळची कशी, स्वता वचून शें कळतवे, पुस्तकांत वाचून कळना. ते अध्यात्माचें पुस्तक ते वाचताले नाशिक जाल्यार स्वता वचूल्यार तांतल्या थानू कल म्हणटात ते आखो देखा हाल, प्रत्यक्ष अनुभव येता. कोणाक कल प्रॉब्लेम्स आसा ती ताजे खातीर भिक्ष मागची. ओम भवती भिक्षान देवी म्हळ की एक मना श्लोक कले म्हणचो. गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा, जय जय रघुवीर समर्थ. हे एक 4 ओळी म्हणल्यो की ओम भवती भिक्षान देही, जय जय रघुवीर समर्थ. आणि 3 पंथां फक्त जय जय रघुवीर समर्थ म्हणचे. तोपर्यंत जर कोणे भायर येनी दुसरे घार वचचे. तेमी थंयची जी गृहिणी किंवा दालमनस कोण खडबडून जाग जाताले आनी धांवन येताले. कसले येताले, बेग्गी उठोन वाट सुद्दां पळयताले की हो भिक्षूक केन्ना येतलो म्हूण. भिक्षूक आज आमगेल घार आयलो म्हळ्यार अहो भाग्य. जशी लक्ष्मी आयली घरांतून तशी. तरी तांणी सांगलें की तांणी भिक्षा निरूपण हे समासांतू आमकां सुद्दां तांणी कशी संघटन केलें, लोक कशी जमयले हाचें निरूपण आसा. महत्वाचे शिष्य तांगेले जे तांणी केल्ले, ती मनुश्य, ते लिडर्स, ते निस्पृह महंत गेल समाजान सांगिल्ले, ते तांणी कशी तयार केले. तांगेल कले तरी योग्यच आसका न्ही. एलिजिबिलिटी कंडिशन, तांगेल मूळचे गुण, तांचे परीक्षण तांकां ह्या भ्रमणांतल्यान मेळ्ळें, भिक्षेंतल्यान मेळ्ळें, भिक्ष मागतना मेळ्ळें. लोक भिक्ष दिताले. तावळ कोणपण एक चेडूं एक तांगेल शिश्य जालो. तांगेल घार एक सांज चल्लो, सगळी चुटचुटक भितर काम करतालो, चतूर गुटगुटीची चेडूं. तर ताका तांणी म्हाका हो दितात रे तुमी आपणा खातीर मागून घेतलें त्या ब्राह्मणा घरा. तांणी सांगलें हो कोण म्हूण. हो हागेल भयणी, आपणाल भयणी विधव जाली, ती आनी तिगेल 2 जाण चेडवांक आपणें राबोवन घेतल्या. तांतून हो एकलो चल्लो, ताका आनीक भाव आसा आनी आपणाक भयणी हांगाच आसा. तेमी तिगल चेडूं जाल्ली ती हांव दिवचें शकना, तिका विचारात. तिका भायर आपण विचारलें तूं तुगेल चेडूं दितवे आपणाक म्हूण. तर ती म्हणाली देवा तूं सद्गुरू आस, तूं त्या चेडा मात्र एकल्याक व्हरता. आमी 2 जाणांक कसलें पाप केलें वे, आमकां कसल्या व्हरना, आमकां कसलें आयुश्य ना, आमी तुमगेल सेवेंत राबता ती. तर त्या 2 जाणांकय घेतलें. एक दत्तात्रेय आनी ही आवस सुद्दां तिगल सुद्दां शेवट पर्यंत तांणी सांबाळ केलो. आनी हो जो आसा कल्याण अंबाजी तागेलें नांव,
शेवटी तांकांच कल्याण स्वामी दासबोध बरोवनचे लेखन तांणी केलें आनी नुस्तें डिक्टेट केलें तांणी लेखन केलें बरं मनाचे श्लोक एक रात्रीन 205 श्लोक बरोवन घेतले तितले डिक्टेट करून बाकीच्यांक शिकयले आनी तांणी मॅनेज केलें कशी पयशे गोळ करचे चापळचे आनी तूं म्हाका ही काणी सांगल्या आतां परत सांगता म्हणना तांकां खंयचे शिश्य कितली पाप ती वेण्या म्हण आशिल्ली वेण्या ती तरी बाल विधवा भयंकर छळ करताली आवस बापसून कोणकी तांगेले आवस बापसून कान भरले की हे एक योग्या गेले मागशी लागल्या म्हणून योगी म्हळ्यार दुसरें कोण न्ही समर्थची म्हळ्यार कितले कसले नमुन्याचे दिवस ह्या योग्यान पळयले कसलें दुख्ख आसता तिक्क तांणी दुदान थंय विश घालें आवसून विश घालें आनी एक हांतू तिगेले बेडरूमा बागील बंद करून ती कोंडून दवरली ती भायर सुद्दां येवच्या देंवने आनी तान लागले उद्दां मेळनाय म्हणून उद्दां थंय भायर हाडून दवरले भितर उद्दां ना कसलें ना तडफडून ती प्राण सोडतना तिने परमेश्वरा श्री समर्था सद्गुरू येया तिनं आनी तें प्रगट जालें प्रगट जावन तांगेल हाज्यान कमण उद्दाक आनी तिगेले तोंडार मान तिका उताना हाडली उट्ट बाळा उट्टा तर कोणाक की आवाज येना पडे हांणी बागील उगडले पळयले श्री समर्थ बागल बंद श्री समर्थ भितर कशें वचुले ही रामागल किमया आनी असले वेण्ण्याक न्हय आमगेले चुकले अशी तांणी सुद्दां समर्थाले तानू भिक्षा घेतिली अशी तरी अशी कशी वागली तांणी म्हळें ना आमगेले चुकले आनी मुखार आमी तशें करना ती आमी तुमकां बरें करून तिका वागयता ती ना तुमगेली वेण्ण्या मेल्ली आतां ही पुनर्जन्म जालेली वेण्ण्या ही आमगेली मगल चल्ली जाली हांव तिका घेवन वता यो बाळा मत सांगात यो आनी तिका सगळी शिकयली मातने ती किर्तन बिंदी शिकयली तिका मठाधिपती केले लिडर केले तशी आक्काबाई ती तांचे खातीर रांद बिंद करताली मठांत आक्काबाई तिवे तशीच अधिकारी बायल मनीस कल्याण स्वामी भीम स्वामी म्हूण आशिल्ले एक सतीबाई म्हूण आशिल्ली अशी महत्वाची शिश्य एक प्रापंचीक कल्याण स्वाम्यांगेलो हो आशिल्लो दत्तात्रेय म्हणिल्लो तो प्रापंचीक शिश्य ताणें प्रपंच कशी करता आदर्श प्रपंच कोण परमार्थ कशी करता हें लोकांक सांगलें महंत कशी आसता निस्पृह हांचे तांणी घाल दिलें तर भिक्षा हे ते सांगता ती हांतू ह्या समाज हांतू भिक्षा हें पयशे गोळ करत साधन ना न्हय तरी मनुष्य गोळ करत साधन ब्राह्मणाने अर्थार्जन करता म्हूण अर्थार्जना खातीर एखादो वेवसाय करता हें समर्थांक मान्य नाशिल्लें आनी किंवा कोणें पण डोनेशन दिवंक पयशे लागता ती हें मान्य नाशिल्लें मागीर करचें कलें मागीर डोनेशनाचेर अवलंबून रावले आनी आमी आळशी जाता ती वो तसो की शिवाजी महाराज तांकां सनद दिताले आनी ताजे ती बरें करून गोजेरी हाजे रामरायागल उत्सव चलतालो चाफळ तांणी परिक्षा जानांक आपणा शिश्यांक कळका म्हणून तांणीच प्रेरण दिली आसतली एक पण शिवाजी महाराज जाल्यार तांकां कलें येनी दान तावळी लोकांक काळजी पडल्यात कल करचें म्हणून तांणी कल केलें समर्थांनी म्हाका इतले वायट दिवस येनी ती की मग शिश्याला तांकां पयशे घेवचे ना म्हूण त्या वेळार एक रात्रीन बसून तांणी ते मना श्लोक बरयले आनी सगळ्यांकय ते शिकोवन घरोन घर पेटयले गांवन गांव विंगड गांवांत तूं ह्या गांवांत वचचें तूं त्या गांवांत वचचें आनी हें प्रत्यक्ष काम केल्लें कोणें मनाश्लेक बरोवन दिलें आनी ते वचूले खंय की ध्यानाक बसले ध्यान धारणा रामागल प्रार्थना करूं लागले की तूं करून घे हांव करता ही भावन तांतून नाशिल्लीच तावळी ते कल्याण स्वाम्यान ज्यांनी बरोवन घेतिले तांणी सगळ्यांकय कामां लायलें म्हळ्यार असले महंत तांणी तयार केले कळ्ळें तर आतां ब्राह्मणान मूळ काम केलें की ते बुधवन ब्राह्मण म्हळ्यार हांगा जन्मान ब्राह्मण न्हय ब्राह्मण पुत्र सुद्रावर वागता जाल्यार तो सुद्रूच ब्राह्मण न्हय पण जे खरोखर अध्ययन आनी अध्यापनांतून सबंद दिवस वेळ घालयता ती लोकांक तयार करचे खातीर आत्माभिमुख करचे खातीर तांकां कांय भूक लागता मनुश्य जन्म आयले तर समाजाचें कर्तव्य आसा की तांणी कोणाक कलेपणी दिवंक आनी हे कल खातीर वता ती की लोकांक सुदारचें म्हळ्यार तांगेली परिस्थिती कळका न्ही म्हणून घरोन घर वचचें
आनी चेक करचें खंय कल चल्ल्या, प्रत्येकांक प्रॉब्लेम पळोवचे. हां, त्यामी ती तो जर केवळ डोनेशन मेळटलें म्हूण अवलंबून राबिल्ले समर्थ मनाश्लोक जन्म घेनाशे, ताच्यान आलशीपण येता. बाकी शिश्यांकल जालें आमी तांकां कागद बरोवं हांवें, मॅसेज पेटय हांवें, तुमगेलो जून येयनी पाप राजकारणांत ते विसरले आसतले. ना बा म्हणाले, ना, बिलकूल करचें ना. आनी शिवाजीक सुद्दां ही अहम येवच्या ना की हांव दिता म्हणून रामनवमी चलता म्हण ना. तेमी ती भिक्षेच निमित्ताने सतत फिरत रावचें. आनी समाजांतली तरूण चेडवां समज जोखून तांकां तयार करचें, तांकां महंत करचें. बाकीच्यांक सुद्दां व्यायाम तांणी 1400 मठ बांदले. आनी मारुतीची स्थापन केली, 1100 मारुती. आनी त्या 1400 मठांत प्रत्येकल्यांक संघटन करून महंत निर्माण केले आनी तांकां थंय मठ चालोवचे राबयले आनी आपण वचुले. इतलें निरपेक्ष, खंय एक जाग्यार रावचें ना, खंय वता म्हूण सांगचें ना. आनी कोणें विचारलें आनी सांगलें खंय वता म्हूण सांगिल्लें थंय वचचें ना. म्हळ्यार आपणा मागशी कोणें येवं नये म्हळ खातीर ही उत्तम संघटना तांणी केली. भिक्षा पद्दतीने भिक्षा मागू म्हूण वचचें. आतां भिक्षा पद्दती आमच्या संस्कृतींत अगदी प्राचीन काळा पासून आसना. भगवान दत्तात्रेयान कल केलें, तेंच केलें अखंड भ्रमण आनी भिक्षा. भ्रमण कल खातीर की अज्ञानी जन आपणहून आमच्या येवची करनी. इत्या म्हळ्यार त्या मनाने बद्ध सती तांकां कोणकी बांदून घाल्ल्या आनी बेशुद्धीन तूं हल्ली तस गोणी चिल्लांत घाल न्हू, खून करता ती आनी गोणी चिल्लांत घाल खंय पण होऊन सोडटा ती. तशी ते स्वेच्छेने प्रपंचान तूं स्वताकच शिरकावन घेतल्यान तूं आनी भायर येवचें जायना आनी बेशुद्ध पडल्यात. आनी तेंच एका डुक्कर चिखलांत लोळटा न्ही, तशी ते लोक त्या प्रपंचान चिखलांत लोळटा पडल्या ती बेशुद्ध नांका तोंडान प्रपंच गेला. तांकां शुद्ध करता म्हळ्यार स्वच्छ करता, तांकां भायर काडका, तांकां रिगून भायर काडका. म्हूण त्या सगळ्यांक तूं वचून तांगे चवकशी करची, तांगे दुख्खांचेर फुंकर मारची. हें सगळें काम कोण कोण केलें? भगवान दत्तात्रेयान केलें. नवनाथ परंपरेंतले साधू, निवृत्ती ज्ञानदेव ही भावंड ती भिक्षा मागताली. भिक्षेच मागशी कल्ले महान तत्वाचो अपरिग्रह म्हळ्यार नो कलेक्शन. फायचे खातीर दवरची ना. 5 मुष्टी, एक मुष्टी फक्त भिक्षा घेवची आनी ती 5 घारां म्हळ्यार 5 मुष्टी येता. ती कोण कल दिता, कोण कल दिता ते सगळे एकडे करचे. आनी कड्डेरी हाड न्हू समर्थांगेल ते आत्ताय ती सिस्टीम आसा, भिक्षा मागून हाडटा ती. आनी ती जोडली समर्थांगेल समाधी मुखार दवरून मनाची शते ऐकता दोष जाती, मती मंदते साधना योग्य होती. हो श्लोक म्हणटा ती, शेवटचो 255 श्लोक म्हणटा ती. तेमी अपरिग्रह कसलेंय एक हें करचें ना. तावळी कोणाक समाजा खातीर कसले कार्य करचेस की तांकां ते फूल टायम करूं दिमका. ते भिक्षा मागल्यार मात्र साध्य जाता. किंवा कोणाक विद्यार्जन करचें आसता कल्या म्हळ्यार समाजाक सुदारच्या पयलीं स्वताक कळका तर फूल टायम विद्यार्जन करता. तावळ समर्थान तें केल्लें पयलीं 12 वर्सां विद्यार्जन स्वता केल्लें आनी साधना केली. तें करच्याक तांगेलें पोट भरूंक कले पूण जाय न्ही म्हणून भिक्षा मागली. तांकां तूं लाज ना, अजिबात लाज ना. अशी मनशाने आपणाल वेळू नोकरी करची कल्पण व्यवसाय करचो हांगा तूं वेळ वता आनी तांत तूं पयशाचे हे लालच निर्माण जाता. ते कल्मश येता, कल्मश येता तांगेल्या मनांत. तांगे स्वताल्या मनान कल्मश आयल्यार दुसऱ्यांक कशें सुदारतले? पण नाची. तरी गुरू हांनी दत्तात्रेयांनी हो नियम घालून दिलो भिक्षा. ते 2-4 घार भिक्षा मागून आपणागेर उपजिवीक करची. वार लावन जेवची ना. मागशी वार म्हूण आसता शिकतल लोकांगेले वार. वार म्हळ्यार माधुकरी मागची आनी माधुकरी मागची म्हळ्यार भिक्षा मागची. पण शेवटी एकेकल्यांक एक मायेन पळयता ती एक सांचेरडाक ती फाई यो हांव भिक्षा दवरता म्हणून. तर शेवटी 5 घरान किंवा वार ह्या वारा हांगा भिक्षा मागची, त्या वारा हांगा भिक्षा मागची. कसले ठरय नासतना वार लावची ना. मिंदे जाता ती कल्या म्हळ्यार मस्त वारान तूं दितली. कड्डेरी कसली कर बात हो येवंच आसा भिक्षा घेवच्याक. आज आमची पुर्ती आशिल्लें, आतां
खाजी कोण खातीर कोण शिजयता बसचे हो भाव येता तेमी ती आनी तोवय बिंदास जाता मागू येतलोय बिंदास जाता पट्टा मेळता न्हय म्हण अशी हें भिक्षेन कल जाता भिक्ष मेळटलीची म्हण गॅरंटी ना कसल्याची गॅरंटी ना आम्ही काय कुणाचे खातो रे तो राम आम्हाला देतो हो भाव आम्ही कोणाले खायना ती रामान दिल्यार मात्र आमकां मेळटा हो भाव उपजिवीक जातली आनी तो चलयता हातान एक सुद्दां पयस ना अशी फिरचे मंडळी आमगो तसं हातान पयशे ना जाल्यार आमकां कितलें अधैर्य जाता कसलें काम आसा म्हळ्यार आमी बँकांतल्यान विड्रॉ करून हातान पयशे दवरता ती पयशे हातान ना ती आनी खंय तरी भायर सरल्या ती फक्त ते हाजे रामदास स्वाम्यान तें कोण दाखयलें व्रत खंयचे कन्ननगडचे पप्पा म्हणटाले तांकां तांणी संन्यास अपरिग्रह तांणी सगळें कोण दाखयलें आमकां हे संत तशें करतात हे कल जे आसता ती 2-4 घार भिक्ष मागून आपणान उपजिवीक करची तर जे जीवन व्रती आसता ती जिवनाचें व्रत सांबाळ्ळ्या तर तांकां समाजा खातीर पूर्ण वेळ तांकां कार्य करता बसचें आसता वय की न्ही तर जीवन धारणेक वेवस्था तांगेल्या समाजान करता न्हय समाजाला जबाबदारकी ना त्या समाजाक इतलें दिता ती समाजाक ते विचार धन दितात तांगेले तांगेले पोट्टा पाण्याची जबाबदारी समाजाने आदरपूर्वक करता सन्मानपूर्वक करता कसले बाय कर येता म्हण अशी न्हय आनी अशी आईल कडे तें साधूक कळटा तांणी लगेच दुसऱ्या घरांत वचका थंय भिक्षेक काय केन्नाय वचची ना आनी लोकांले हातान जे भिक्षेच्या रुपान मेळ्ळें ते अनंत पटीने समाजाक सेवा रुपान दिवंक सेवा रुपान दिवंक एक म्हणटा एक कडेन समज भिक्ष मागू वचूले फाल्यां जय जय रघुवीर समर्थ म्हणून म्हणाले तावळ ती बायल मनुशी धांवन आयली आनी कसले सकाळीं सकाळीं तूं येवन ते रामनाम सतय म्हळ्यार तिका त्या मनान तूं कोणें गेल्ले की रामनाम म्हणटा ती तशी तूं सकाळीं येवन हांगा रामनाम म्हणचे जाल्यार खरेपणी वायट जातलें आमगेले घारा तूं येवन पनवती लाव नाका वच तूं सोंगाड्या वचप हांगा येवचें ना ताका हाकलून घालें समर्थांक ते वचूले परत दुसरे दिवस आयले दुसरे दिवस तरी आयल्यारी तिगल बामणाक कल की तान लाच खाली खंय ताका पक्कोण कैदेन घालिल्ले एक्चुली तान लाच खाय नाशिल्ली ताजेर बालंट आयिल्ले आनी ताका घेवन वचूले तो ही म्हणटा अरे बाप रे तूं परत आयलो रामाल नांव घेवच्या कणे म्हाकाय घे म्हूण सांगता हांव अजुनी मरनी जिवंत आसा आनी मगल बामणूय जिवंत आसा ताका फक्त ते पळय तुगल रामनाम मिती आमगेले घरांत इतलें वायट जाल्लें की ताका ह्या लोक घेवन वचूले ती कैदेन घालें ताका तूं सोडून हाड पळया तुजें मीत जालें न्ही सोडून हाडी तावळ समर्थान सांगलें भय हांव सोडून हाडटा माते जाल्यार एक अटीचेर हांव जर सोडून हाडलें आयचे भितर ताका सोडून हाडटा आज सांजे भितर तरी तुवें हांव शिकयल रामनाम घेवंका रामनामा मीत कोणाले वायट जायना हें हांव प्रूव करून दाखयतलें म्हूण ते वचूले आनी सगळे अशीच राय सोडची केलें तान ते सगळे कडेन हें करून हेरगिरी केली समर्थांनी म्हळ्यार ते कितले चतूर चातुर्य लागता साधू म्हळ्यार भोळसट भोंदू न्हय हांगा चातुर्य लागता ते आराम वचून तांणी सगळे कल्ल जाल्ल्या तागेले अगेन्स्ट सगळ्याक वचून मेळ्ळे आनी राया प्रूव करून दाखयलें की हो कल्प्रीट न्हय आनी खरें गुन्हेगाराक सोदून काडलें आनी ताका धरधरीत ताण व्हेलें आनी हक्क तुमी दवरल्या तो न्हय तो बाप बरो आसा ताका सोडा तुमी तर ताका सोड ताका घार घेवन आयलें घार घेवन पळय भितरी ती इतलें पाप खुशी जाली तावळ त्या मनशान सांगलें की हांन ह्या साधून म्हाका सोडून हाडलें म्हणून तावळ ती येवन पांय पडली आनी तुमगेले अट हांव कबूल करता त्या वेळे धरून ती रामनामा लागली सांगचें कहलें भिक्षेच्या रुपान वचूल्यारी हे सगळे प्रॉब्लेम्स कळटात लोकांगेले आनी एक फक्त ती आपणागेल हांत आयली की तांकां समज तयार करूं जाता ती व्हडली माती आसता ताजे घडे करचें काम हो कुंभार करता कुंभारा सारका गुरू नाही रे जगात
वरी घाली तो धपाटा ते चाक्कार बसयतात न्ही वयर थापता अशी आणि आत भितरल्याने आधाराक हात दिता सम आकार यांच्या आत आधाराचा आत आधी तुडवी तुडवी हां मग हाते कुरवाळी अशी कोण घड निर्माण करता घड आहे तशी हे करता ती तरी समर्थांगल काळात राजकीय दृष्ट्या तावळ सांगील वारी एक नगरच मनुष्य पुण्या येऊनच म्हळ्यारी परदेशांत फॉरेना वचूलवर जाताले नगराक निजामाल राज्य पुण्यांत आदिलशाह साम्राज्य स्वामी विवेकानंद समर्थां बद्दल इतलं आदरान उलयताले श्री समर्थ रामदास स्वाम्यांनी ते सांगताले भिक्षेच मार्फत लोकांगल भ्रमण प्रवृत्ती त्यांनी वाडयली लोकांकय प्रवृत्त केले हां भ्रमण करा ती आपण जाऊन हे अज्ञानी लोक म्हणजे दत्तगुरूंगल वारस चालयताले ते दत्तगुरून तांकां प्रत्यक्ष दर्शन दिलेले मस्त पंथा तरी ते म्हणटाले हे प्रापंचीक लोक आमचले येवचे ना ती शरण आपण जाऊन आम्ही तांचले धांवन वचका तांगेले प्रॉब्लेम सोडोवं खातीर अशी करून तांणी तांगेले शिश्यांक तांकां भ्रमण प्रवृत्ती तांणी वाडयली भिक्षे मिशाने आणि राष्ट्रीय एकात्मता स्थापन करची महान कार्य तांणी केलें तांणी सगळे कडेन वचून चेडवांक आळशी लोकांक कामां लायले चेडवांक व्यायाम शिकयलो तांकां स्कुलाचे बरप लाग अशी केल्ले पाठांतर तांगेले सगळे विशय तांणी शिकयले कोमटें करून शिवाय अध्यात्मात शिकयले सगळे शिकयले आणि तांकां तयार केले माणुसकी शिकयली मुख्य म्हळ्यार आणि स्वतागल बळ आजमायाती म्हण तें बळ शिकयलें तुमच्यान कितलें बळ पळया ती तुमी सहज हे अन्याय दुडकावन घालूं शकता ती हे आत्मविश्वास दिलो हे सगळें कल्मीत जालें सगळें मूळ भिक्षा आणि भ्रमण आणि भिक्षा भिक्षेच निमित्तान कल जातालें नवीन नवीन मनुश्य जोडचे हे उद्दिश्ट आशिल्लें कितें तेमीच वार लावन जेवचे ना म्हळ्यार वार लायले की तुमी एक घर कितलेच 7 वार म्हळ्यार 7 जाणांगेले घरा नित्य जेवचे तशें करचें ना कारण विंगड लोकांल्या वचका न्ही तेमी ती सारांश केलो थोडक्यान म्हळ्यार श्री समर्थांक भिक्षा लोकसंग्रह करचो आशिल्लो आणि समाज सेवा करची आशिल्ली ह्या 3 गोष्टी सांगड तांणी भिक्षेक दिली कळ्ळें न्ही आणि त्या भिक्षेक भिक्षा ह्या वृत्तीक तांणी एक विंगड सामाजीक प्रतिश्ठ प्राप्त करून दिली भिक्ष म्हळ्यार भीक न्हय ते सांगताले भिक्षा पात्र समर्थांगेल भिक्षा पात्र म्हळ्यार भार ठरलेले भिकाऱ्यांगेले पात्र न्हय आशिल्लें ते हे कवड घेवन वतात न्ही भीक मागूक हां दे दो ना भगवान भला करेगा अशी करता ती अशी हे लोक सान्न चेडवांक धांवडावन व्हरून तांकां भिके लायतात असली ही भीक न्हय हांनी मस्त लोकांक भिक्षा मागच्या लायले पण ती भीक न्हय आशिल्ली ताका एक हें आशिल्लें जोश आशिल्लो भिक्षा पात्र समाजाक हे भिकाऱ्यांगेले पात्र न्हय तरी निस्पृह कसली आनी स्वाभिमानाने समाजात सेव करूं भायर सरलेल्या तेजस्वी पुरुषागेल ती राष्ट्रीय झोळी आशिल्ली झोळी हांत भिक्षा घेवची झोळी घेवची कळ्ळें राष्ट्राची निर्मिती खातीर भिक्षा पद्दती जी समर्थांनी अंगिकारली घेतली ताचो सदुपयोग करून घेतलो तशी बाकी कोणें करनी आसतली तांगेलें हें वैशिश्ट आशिल्लें भिक्ष मस्त जाण मागताले जाल्यार दुसऱ्यांक भिक्ष मागचें शिकोवचें हें काम समर्थांनी केलें हें वैशिश्ट्य तें आमकां मान्य करपाक लागता आतां आमी ताजें हें पळोवया दासबोध ताजें कसलें आसा तें वाचचें आमी श्रीराम ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा मागितली पाहिजे भिक्षा ओम भवती या पक्षा रक्षिले पाहिजे तुमकां कळ्ळें आसतलें हां भिक्षा मागोन जो जेविला तो निराहारी बोलिला प्रतिग्रहा वेगळा जाला भिक्षा मागता प्रतिग्रह म्हळ्यार कसलें प्रतिग्रह म्हळ्यार कसलें तो निराहारीची म्हणका कळ्ळें दान घेवचें दोशा पासून प्रतिग्रह म्हळ्यार दान घेवचें तो दोश ताका लागना अशी डोनेशन आमी कसलेंय करनासतना पाप दिसून दान दिवचें डोनेशन करचें म्हळ्यार कल म्हणटा ती ते अनाथ आसतात न्ही तांकां आमी डोनेट करतात कलेपून तशी न्हय हें डोनेशन न्हय तो
स्वताक हिमतीर भिक्ष मागता जाल्यार तो तितले भिक्ष घेतले की ताजे अनंत पटीन तो दिता लोकांक. तो निराहारी बोलिला. भिक्षा मागून जो जेविला तो निराहारी बोलिला. प्रतिग्रहा वेगळा जाला म्हळ्यार दान घेवचे वांट्या येणी. भिक्षा मागता तो प्रतिग्रह वेगळा झाला. भिक्षा मागता संत असंत जे जन लोकांक भिक्षा मागू गेले. थोडे संत असता ती, थोडे सालो मालो सारखे असता ती. तर कोण आशिल्लो कडे नामदेवाल गुरू जाले, विसोबा चाटी म्हणटाले ताका. भयंकर त्रास दिताले तसले असंत लोक. ते संत असंत जे जन तेथे कोरान्न म्हळ्यार कोरडे धान्य बिन्य अशी ते आम्ही घारान शिजोवन खावचे. कोरान्न मागोन करी भोजन तेणे केले अमृत प्राशन प्रतिदिनी. ताणे अमृत प्राशन केले वरीच. श्लोक हांग दिला. भिक्षाहारी निराहारी भिक्षा नैव प्रतिग्रह असंतो वापि संतो वा सोमपानम दिने दिने. सोमपान केले वारी, अमृत पिल्लेले वारी, कोरडी भिक्ष मागून घेतले. ऐसा भिक्षेचा महिमा भिक्षा माने सर्वोत्तमा. सर्वोत्तम असले हानी संतांनी भिक्ष मागली. ईश्वराचा अगाध महिमा तोही भिक्षा मागे. ईश्वर ब्रह्मा विष्णू महेश एककडे येऊन भिक्ष मागता ती. त्या जाल्लेच कशी, दत्तावतार जाल्लं कशी. माई भिक्षा माई भिक्षा रस्तो रस्त पुकारे. कल्ल्याची भिक्ष मागली त्यांनी. नग्न भिक्ष मागली. नग्न भिक्ष म्हणा कले विवस्त्र जाऊन दी म्हण नाही. माते आमकां नग्न भिक्ष जाय म्हळ्यार अग्निसंस्कार जायना ते स्तनपानाची भिक्ष जाय. माते म्हणा पयली. तावळ ती खरे मात जाली. तांगेली चेडवांगल मात जाली. तिने तांकां चेडव केली आनी ते हाजे तांकां स्तनपान दूद धारोष्ण दूद पिवयलें. तशी ईश्वराचा अगाध महिमा इतले पावर आस. तोच आवसू गेल्या आनी गायी गेल्या स्तनांतून दूद निर्माण करता. ताका पिवचें मेळटलें. ताका पिवचें जाल्यार ताणें चेडूं जावंका आनी भिक्ष मागका ताणें. तावळ मात्र तें मेळटा. तरी सगळे त्रिदेव सुदय भिक्षुक जाले. हे भिक्षेच महिमा. दत्त गोरक्ष आदी करुनी सिद्ध भिक्षा मागती जनी निस्पृहता भिक्षेपासून प्रगट होय. वार लावून बैसला तरी तो पराधीन झाला. तैसीच नित्यावळीला स्वतंत्रता कैची. 8 दिवसा धान्य मिळवले तरी ते कंटाळवाणे झाले. आम्ही पण वाण्याक महिन्याक धान्य तांदूळ हांड व्हरतात प्रापंचिक म्हणून. पण हे संन्यास घेवन फिरतले लोक ते खंय दवरतले. राबूक घर ना. ते उंदरांक दिवचेंची खाद्य आनी कसले जावो. तांणी 8 दिसा धान्य गोळ करून दवरलें जायना. कंटाळ येता. ते खंय घेवन फिरतले जोळयेंत ना. ते गुजर गई गुजराण फकीरी गुजर गई गुजराण. कोई दिन मंगल कोई दिन जंगल कोई दिन मठ में खुशाल फकीरी गुजर गई गुजराण. आमकां सुद्दां शिकयतले लोक. तुमकां दिसता आसतलें खंयच्यान पद हाडटा म्हूण. म्हगेल एक मैत्रीण आशिल्ली. तिगेल माय विदुशी. तिन्न हें दिलेलें. तिन्न हें ही लायन फकीरी गुजर गई गुजराण. ते दत्तात्रेयाल कशें जीवमान आसतालें, दिनचर्या कशी आसताली. तें कोई दिन जंगल कोई दिन मंगल कोई दिन मठ में खुशाल फकीरी गुजर गई गुजराण. कसले मेळोवचें आनी हें 8 दिसा धान्य मेळविले तरी ते कंटाळवाणे झाले. प्राणी एकाएकी चेवले नित्य नूतनतेपासून. तेंची खावचें तेंच खावचें. आज एक रांदे केली वटाण्या रांदे, फाय तीच खाली, परतीच खाली, तेपर तीच खाली. बेजार आयलो. तशी हांगा जायना. नित्य आणि अनपेक्षित. हांव मध्ये म्हळ्यार नवीन लग्न जायना पळय. आय वॉज एक्सपेक्टींग ऑफिसा वचचें आसतालें तरी बरें पौश्टीक जेवण मेळका. घाई घाईन वचचें न्ही, कल्ले वचचें आनी तें डब्ब घेवन वचचें. तरी म्हगेल आई म्हणाली हांव तुका डब्ब करून दिता म्हूण. त्या डब्याचें वैशिश्ट्य हें आशिल्लें की अनएक्सपेक्टेड. डब्यान कल्ल आसा म्हूण गोतना. ताचो एक आनंद आसता. आज कल्ले खावचें मेळटलें तें गोतना.
जाल्यार बरें मेळटलें इतली खात्री आसता. हांगाय तशीच तांकां बरें मेळटलें खात्री आसता. इथे म्हळ्यार राम दिता, आम्ही काय कुणाचे खातो तो राम आम्हाला देतो. तशी नित नूतन अन्न नित्य नूतन हिंडावे, उदंड देशाटन करावे, तरीच भिक्षा मागता बरवे श्लाघ्यवाणी. आणि कोरची खाऊंची खातीर भिक्षा मागची नाही, लोक मेळोवंचे खातीर, जेवण मेळोवंचे खातीर भिक्षा नाही, लोक कलेक्ट करचे खातीर भिक्षा मागची. ते श्लाघ्यवाणी म्हळ्यार कौतुकास्पद. श्रीराम अखंड भिक्षेचा अभ्यास, तयास वाटेना परदेश, जिकडे तिकडे स्वदेश, लोकत्रयी त्रयी लोकांतून सगळीकडे फिरत तो. ताका सगळे गांव मगलेच जातात. त्या वेळार पासपोर्ट हे ते आसनाशिल्ले. प्रत्येक प्रांतांत विंगड रायो, विंगड भास, विंगड उद्दाक, विंगड आणि सगळे परिस्थिती विंगड, हे विंगड सगळे. हां एके तेमी ती म्हळ्यार ते चतूर आशिल्ले समर्थ. तीर्थाटन करतना भ्रमण करतना तांगेल्या ती कुबडी आशिल्ली न्ही, त्या कुबडींतून ताका गुप्तिकी कलकी म्हणटाले, एक पेस्कात आसतालो, म्हळ्यार स्वरक्षणा खातीर आणि अनाथ लोकांक रक्षणा खातीर. कोणें मस्त त्रास दितात बा, आमगेले हें दाखोवंकाचे तांकां इंगो, अशें नमुन्याचें आशिल्लें. तर भिक्षा मागता तांकां सगळे स्वदेशाची लोकत्रयांत. भिक्षा मागता किरको न्हय म्हळ्यार बेजार न्हय, भिक्षा मागता लाजो नये, भिक्षा मागता भागो नये, परिभ्रमण करावे. भागो नये म्हळ्यार यो तिवे भागली गो, भिक्षा मागून मागून भागली, जीर्ण जाली म्हळ्यार थक्कून वचुली. यो हांव थक्कून वचुली म्हणटा. मलचली एक एक फावट सांगता ऑफिसांतल्यान आयली, आम्मा हांव थक्कून आयल्या म्हण. भिक्षा मागता भागो नये, परिभ्रमण करावे. भिक्षा आणि चमत्कार चाकाट ती लहान थोर, कीर्ती वर्णी निरंतर भगवंताची. हां म्हळ्यार भगवंता तागेल्या हातान न्हू चमत्कार घडतात. हे पळोवन सगळे सान व्हड आश्चर्य करतात. हां आणि ते अशी भिक्षा मागतल्याक सगळे जाण आदर दितात. कल्या म्हळ्यार तो कल करता कीर्ती वर्णी निरंतर भगवंताची. नवीन नवीन देवाल काणी सांगता, सान्न चेडवांक काणी सांगता, सांज चेडवांक खेळयता. एकनाथ तरी आबक दुबक त्रिबक त्रिगुण खेळ मांडू म्हूण ते विटी दांडू खेळुया विटी दांडू गड्या, खेळुया विटी दांडू म्हूण चेडवांक विटी दांडू खेळटाले. हें कशी त्रिपुटी कशी आसता हें तांकां शिकयतालें. भिक्षा म्हणजे कामधेनू, सदा फळ नव्हे सामान्य. भिक्षेच करी जो अमान्य, ह्यो भिक्षा कल मागची तो करंटा जोगी. भिक्षेने कल जातात तें इन शॉर्ट आनी सगळ्याची जिस्ट दिल्या. कल जाता भिक्षेने वळखी होती, गुर्त जाता सगळ्यांगेलो. भिक्षेने भ्रम चुकती, म्हळ्यार आमकां एखादो वायट मनुश्य म्हूण जो दिसता तो दिसता तितलो वायट आसना, हें आमकां कळटा भिक्षा मागतना. आतां आमगेल्याची शेजार एक मनुश्य कोणाले उरले नाशिल्लो, करनाशिल्लो, कळना, अलिप्त रावतालो. सगळे लोक कसलो तो बरीची मनुश्य घाणो म्हूण अशी म्हणटाली. जाल्यार मगल बामणाक एक्सिडेंट जालो, त्या वेळार ताणें मगल भाव करेशना तितले आमकां मदत केली. प्रत्येक अथ दोन इतिथाय मदत केली. तरी आमकां कळना तेमी भिक्षेने आमी मागूं वचुली, आमची मदत जाय धांवन आयलो. भिक्षा म्हळ्यार अन्नाचीच भिक्षा आसना, मदतीक सुद्दां भिक्षा मागतात. जाल्यार आमी तांकां भोवन भोवन दिमका. भिक्षेने भ्रम चुकती, कोणें वायट दिशिल्लें तितलें तिरा वायट ना, हाज्यान बरे गूण आसा तें कळटा. सामान्य भिक्षा मान्य करीती सकळ प्राणी. आतां अशें आसा सकळ प्राणी भिक्षा मान्य करतात. कला म्हळ्यार तांकां एकल्याकच भिक्षा दिवची, वय की न्ही. मस्त सगळें मेळ न्हू, एकल्याकच एक दिवस हो दिता, दुसरो दिवस दुसरो दिता म्हळ्यार कोणाकाय थोडी भिक्षा, मूठभर भिक्षा, कितलें तांगेलें अन्न फुकट वता. तांकां भिक्षा दिवची. तेमी तांकां भिक्षा दितल्याक तें जड जायना. भिक्षा म्हणजे निर्भय स्थिती. भिक्षेने प्रगटे महंती. भिक्षा घेतना तुमी तुमगेले महंती थंय दाखोवंका, तुमगेलें अध्यापन त्या लोकांक तांगेली परिस्थिती कशी चेंज करूं येद, तांकां मनोधैर्य दिवचें, तांकां शिकोवचें. हें सगळें अनंत हस्ते कमलावराने देता किती घेशील दो करानीक. तशी इतलें दिवका ते भिक्षा दितील दोन हात
पळयले हांगा भिक्षूक जो आसता तो अनंत करांनी राम तागेल हातांत उबरता आनी अनंत करांनी तो दान दिता. कोणागेल तेमी मिंद जायना. स्वतंत्रता ईश्वर प्राप्ती भिक्षा गुणे. भिक्ष मागतल स्वतंत्र आसता. ताका मन आयल थंय वचून तो भिक्ष मागता. ताका कोणें फोर्स करूं जायना तूं हांगाच भिक्ष मागता, हांगा येवच्या ना थंय येवच्या ना अशें ना. भिक्षेस नाही अडथळ ना. भिक्षाहारी तो मोकळा. भिक्षे करिता सार्थक वेळा काळ जातो. भिक्ष मागून हाडची मिती रांदप करची काम ना. अयो आजी रांदप असकिना, भाजी असकिना आणि दाळ तांदूळ असकिना कल्ले ना. केल्लेलं आयतें मेळटा जेवणाक. जेवचें आनी आपणाक कामां लागचें. जेवन अशी न्हिदोवची न्हय. हां, समर्थ तरी भिक्ष घेताले न्हय, ते सांगले न्हय ताजे 3 भाग करताले. तेमे एकडे करून उदकां बुडयताले. ताजे 3 भाग करून एक माटल्यान घालताले. हां, दुसरो भाग अतिथी अभ्यागताक किंवा त्या न्हय जाल्यार तरी आपण खायनाशिल्ले ते पशु पक्ष्यांक घालताले खावच्याक किंवा अतिथी आयले तांकां. आनी उरलेले वंथड भाग मात्र खाताले. भिक्षा म्हणजे अमरवल्ली, जिकडे तिकडे लगडली. अवकाळी फळदायिनी जाली निर्लज्जाची. कोण हाका निर्लज्ज म्हळ्यार लाज नातील न्हय. हांगा कोणा मी पण नाकी. मी पण सोण सानी व धोरण. जो भिक्ष मागता ताका दुष्काळांत सुनय उपाशी पडना तो. कळ्ळें मागीर ताका कितलें लागता दुष्काळ? एक मुष्टी बरी. दुष्काळांत मागू वचले, डोनेशन मागू वचले तांगेल घरांतू ना. ते खंय थान दितले ना बाबा मल्ल्या ना म्हणून. पयशे दी म्हळ्यार पयशे ना तांतले. पण तुमी खातात तांतले मुष्टी भर दियात. हे म्हळ्यार तेमी ती अवकाळी म्हळ्यार खंयच्या वायट दिवसांत सुद्दांय फळदायिनी भिक्षा. निर्लज्जासी म्हळ्यार कोण संकोच करनासतना भिक्ष मागू वता ताका. पृथ्वीमध्ये देश नाना, फिरता उपवासी मरेना. ताका उपास खाण मोरका लागना. उपासान मोरका लागना ताका. तागेल एज जायना पडे, तागेल शरीर थकना पडे मरो. तागेल वेळ खर्च ना पडे, प्रारब्ध संपना पडे जाल्यार उपाशीपण मेल्लो हें तागेल नशिबान तें ना. कोणेय एके ठाई जना जड नवे. तेमी ती एक जागेर हें करना. कोणा एकल्याक एक घराक एक मुठभर भिक्ष दिवची. तेमे एकू दिवस म्हयन्यांतान एक दिवस जड ना कोणाकय. गोरज्य वाणिज्य कृषी त्याहून प्रतिष्ठा भिक्षेसी. व्यवसाय खंयचे खंयचे आसता ती गोरज गाय राखचे, वाणिज्य व्यवसाय, कृषी शेती करची, त्या ताजेपेक्षा प्रतिष्ठा भिक्षेक जास्ती. विसंब तेमी ती समर्थ सांगता ती विसंबू नये झोळीसी कदा काळी. विसंबो नये म्हणटात तांगेल भाशेन. विसंबो नये म्हळ्यार विसंबू नये, झोळी दूर करूं नये, ताजे बद्दल लाज हें करूं नये. तेमी ती एक दंड आणि झोळी आणि दंड कमंडलू हात घेऊन हाती औदुंबरी शोभली. औदुंबर वृक्ष लावका म्हळ्यार कळ्ळें शांतीच वृक्ष भितरस का अंतरंगांत. ताजे पान्न फुल्लेवका ती म्हळ्यार खंय बसता थंय मागशी दिकान औदुंबर वृक्ष. त्या औदुंबरी शोभली तशी ते विसंबो नये झोळीसी कदा काळी. भिक्षे ऐसे नाही वैराग्य, वैराग्या परते नाही भाग्य. वैराग्य ना ताजी असले भिक्षे असले. भिक्ष मागून जेवता न्हय, कल्ल्या म्हाका जाय कल्ल्याचो लोभ ना, मेळणी म्हूण क्रोध ना, अस्वस्थता ना, आराम. जे काम करचें उत्साह न्हय म्हळ्यार वेळेक पौश्टीक खावचें मेळटा जाल्यार सुस्त येना. कळ्ळें मग मुठभरच खाता न्हय तो, सुस्त येना ताका आनी तो एनर्जी मेळटा. वैराग्या परते नाही भाग्य. वैराग्य नसता अभाग्य एक देसी. वैराग्याची ना जाल्यार वैराग्या इतलें भाग्य ना. वैराग्य ना जाल्यार तें अभाग्य. काही भिक्षा आहे म्हणावे, थोडी भिक्षा अल्पसंतोषी असावे. कोण कोण मस्त दिता ती पाप दिसून. बहुत आणिता घ्यावे मुष्टी एक, बाकी सगळें वांटून घालचें. सुखरूप भिक्षा मागणे म्हळ्यार आनंदान भिक्ष मागका. यो कल्ले वायट दिवस आयले, भिक्ष मागची वेळ आयली मग मजेरी. भीक न्हय ती, भिक्ष म्हळ्यार आदरान घेवका. ऐसी निस्पृहतेची लक्षणे मृद वाग्विलास करणे परम सौख्यकारी. गोमटें गोड्ड उलोवंका. तावळी लोकय गोड्ड उलोवन दितात. कल बाहो कर आयला म्हणनात कोणें. उलट वाट पळयत आसतात. समर्थांगेल वाट पळयताले. हे कल्याण स्वामी आनी भिक्ष मागू वताले न्हय, लोक फाल केन्ना जाता आनी हे रामदासी केन्ना येता ती अजुनी वाट पळयतात. अजुनी
तांगल पादुका आणि घरांत हाडटात न्ही तावळी त्या कल्ले भिक्ष म्हणून घेतात. भिक्षा मृद वाघविलास करणे परमसौख्यकारी ऐसी भिक्षेची स्थिती अल्प बोलिले यथामती. भिक्षेबद्दल मस्त कळकळ सांगेद तांचल्या मस्त स्टॉक असं सांगू का समर्थाल्या त्या म्हणतात पण कितलं उलव कल्ल्या तुम्ही मागून पळयाती तुम्ही कोण पळयाती तावळ कळतले. अल्प बोलिले यथामती भिक्षा वाचवी विपत्ती संकटांत न्हू म्हळ्यार अवर्षण जरी जाल्लें लोकांक भिक्षा मेळटा भिक्ष मागतले मुठभर नव्हे. हां भिक्षा वाचवी विपत्ती होणार काळी मुखारी जी विपत्ती जाता तांगेल बचाव जाता. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे भिक्षा निरूपण नाम समास द्वितीय. हां अद्वितीय समास जालो. आता मी कवित्व कला समास तिसरो कवित्व कला कवीन कशें का. हां हांगा तांणी गोमटे दिल्या कवी म्हळ्यार 3 नमुन्याचे कवी असतात. कोण तान धीट पाठ आणि प्रासादिक अशी 3 नमुन्याचे काव्य असता. हां हीन अभिरुचीचे हलके फुलके वाङ्मय हड्ड प्रमाणात आजकाल जातस. तुम्ही सांगता गणपती बसयल्यार थंय कवित्व केलें मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है नाल्यार झिंग झिंग झिंगाट नाचता ती गणपती विसर्जना प्रसंग आणि नाचतात पद कल्लेल्या झिंग झिंग झिंगाट अशी न्हय बा अशी कवित्व आसूं नये. तरी नाल्यार चित्रपट नाटक दूरदर्शनावेले हे मालिका बरी अश्लील असतात. देवदेवत म्हणटात ती तांगल सुद्धा विटंबन करतात. सत्वगुणाची जीवन मूल्य म्हणून वर्णी ते आमकां व्हॅल्यूज ऑफ लायफ म्हणटात पळय कल्चर वर्णी आतां काळांत. तसले वेळार समर्थ आमकां ह्या ग्रंथान बसून समजावन सांगतात की कवित्व कशी आसका. काव्याचे 3 प्रकार तांणी सांगले धीट पाठ आणि प्रासादिक. कसली प्रतिभा ना एखाद मनुष्याक पण ताका आकलस मस्त म्हळ्यार आकलस कल्याक की लोकांनी लोकेशणां आणि वित्तेशणां आणि सत्तेशणां कळ्ळें न्हय. लोकेशन म्हळ्यार कल्यार प्रसिद्धी मेळका वित्तेशण म्हळ्यार पयस मेळका ते कवित करून विकचे आणि पयसे घेवचे. तर हें कल्लें स धीट म्हळ्यार कल्लें बळेची म्हळ्यार फोर्सफुली कशी पुणी कविता करची रट प जुळोवन कविता करची. असले कवितेक कल खातीर बा कवित करचे हो प्रश्न पडटा अशी समर्थ म्हणटात. ही कल कवित असवे ही श्रोत्यांक शिक्षस असली कविता वाचूं दिवची म्हळ्यार. आणि आग्रह कोण मगल कविते बुक वाचचाती म्हूण दितात एका एक मेळ आसना. तांकां कले म्हळ्यार तांचे कले अध्यात्मा दृश्टीन कले आसना. कलेपुणी पळयलें तांचेर कलेपुणी 4 लायन चारोळे म्हणटात. कलेपुणी 4 लायन बरयल्यो जालें कवी जालो तो ताका धीट काव्य म्हणटात. तरी थोडे लोक त्या सालो मालो म्हणून तुकाराम वेळार आशिल्ली सालो मालो म्हणटात ताका तो कल करतालो तुकाराम अभंग चोरतालो आणि तो कोणाकी बरोवच्या बसयतालो एकल्याक आणि हो आपणाक स्फुरलेलो वारी आली तो बरयता काय आली कोण आली स्फूर्ती आली आणि तुकाराम अभंग तो बरोवन हाडता चोर न्हू आणि ताका बरयतल्याक दाखय नासतना तो ते सांगता डिक्टेट करतालो हो बरोवन घेतालो आणि म्हणचे तुका म्हणे आशिल्ले कडेन सालो म्हणे घालचे म्हळ्यार अभंग तुकाराम आलो आनी सालो म्हणे घालचे. तांकां पाठ दुसऱ्यांक गेले चोर न्हू करचे कळ्ळें. जशीच तशी नक्कल करची आणि शेवटी आपणागल नांव घालचें आणि कल करचे लोकांगल करमणूक जावंका म्हणून धीट पाठ कशें आसता शृंगार रस वीर रसू विनोदू कामुकता हे सगळ्यांचो वापर करून धीट आणि पाठ ह्या काव्यांची निर्मिती जाता. असले काव्य समाजाच्या उद्धाराक कारणीभूत जायना. समाजाला उद्धार जावचे शक्य ना असले काव्याने. त्यामुळे असले काव्याच्या आमी वाट्टे वचूं नये. आमकां श्री समर्थांक प्रासादिक काव्यच जाय आशिल्लें तें अपेक्षीत आशिल्लें म्हणून तांणी शेवटी प्रासादिक काव्य म्हळ्यार कशें आसता हें ह्या समासान सांगलें. भगवंता बद्दल प्रेम समाजा बद्दल करुणा ही त्या काव्यांत आसता आणि उत्स्फूर्त आसता. कोणाला ताण चोरून घेतिल्लें न्हय किंवा हांव एक कविता करका लोकांनी आयकूंक का हो सुद्धा भाव न्हय. उत्स्फूर्त भायर पडले अरे म्हणून येता किती चुकले रे आमगेर कितें चुकता म्हणून हें मनांत येवन
भगवंताक आळोनचें. हान तुका आसता ती करुणा, ती भगवंताल्यागी कनेक्शन दवरचें, अनुसंधान दवरचें, ताजे बद्दल प्रिती. देवा तुजे शिवाय म्हाका कोण सोडयतलो? हां, यो रे धांवन यो, धांवन यो अशी. कळ्ळें न्हय? हान तूं परोपकार करची सुद्दां प्रेरण आसता लोकांक. कलेपुणेक दिवंका म्हणलें तर दासबोध हो तशी ग्रंथ आसा, ज्ञानेश्वरी हो तशी ग्रंथ आसा. नाथ भागवत म्हळें तें वाचल्यार तुमी सांगता आंगार रोम उबरता. आमी हरोवन वतात तातूंत नाथ भागवतांत 11 अध्याय गितेचो तांणी ताजेर टीक केल्या. अरे बाप रे, ते इतले गोमटे आसा, तेन्ना पूण आमी घेवया ते. तशी संत तुकारामांगेलो अभंग सांगसान देवाल्या झगडता तो, तांतूय एक प्रेम आसा. हे भक्ती ऋण घेतले माझे, चरण गहाण आहेत तुझे, प्रेम व्याज देई हरी, माझा हिशेब लवकर करी. ते सांगतात. आणि तू अशी लेखू नका, साक्षी आहे, गुरु साक्षी असा काम. चरण गहाण आहेत तुझे म्हणटा, तुका चरण गहाण दवरल्या, म्हाका फक्त व्याज दी. हें जे प्रेम उक्कून येता न्हय, तान उत्स्फूर्त जालें ते प्रासादीक संत वाङ्मय. साधकाने धीट आणि पाठ ह्या वाङ्मयाक स्पर्श सुद्दां करूं नये. साधक जर खरो असले ताका प्रगती ताका जाता जाल्यार तांचे वाटे वचची ना. पारमार्थीक वृत्ती तयार जावच्याक प्रासादीक वाङ्मयच उपयोगी पडटा, हें लक्षात दवरता. आतां मी तें वाचच्या की कशें आसता म्हणून. श्रीराम. कवित्व शब्द सुमनमाळा, अर्थ परिमळ आगळा, तेणे संत षटपद कुळा आनंद होय. षटपद कुळा म्हणरी कले भ्रमर, ताका 6 पाय असतात न्ही, कीटक. तशी संत हे भ्रमर असत, रामनामाचे ते परिमळ घेतात. तशी कवित्व शब्द सुमनमाळा, अर्थ परिमळ आगळा, तेणे संत षटपद कुळा आनंद होय. ऐसी माळा अंतःकरणी भितर थावन स्फुरण जाता, गुंफून पूजा रामचरणी. आणि त्या रामचरणी ती माळ घालतना तंतू खंयचो? ओंकार. ओंकार तंत अखंडपणे खंडूची न्हय. ओंकारांतल्यान सगळे शब्द जाले ती. त्यामुळे त्या ओंकार आसका ताजे मध्य ओम. खंयचे कविता वाचले की ओम. ओंकार तंत अखंडपणे खंडूची न्हय. परोपकारा कारणे कवित्व अगत्य करणे, तया कवित्वाची लक्षणे बोली जेती. जेणे घडे भगवत भक्ती, जेणे घडे विरक्ती, ऐसी कवित्वाची युक्ती आधी वाढवावी. कवित्व कशी करका? पहिले भगवत भक्त जावका, तुम्ही उपासना करका, ताजी साधन करका, तावळती प्रीत येतने नात जोडसूंका. तुम्ही जेन स्वता आवसूचेर मोग केन्ना येता चेरडाक? केन्ना येता? आनी आवसूक चेरडाचेर मोग केन्ना येता सांगा ती. जेन्ना आवसू चेरडा खावनच्या बसता तिन्ने 2 घास खावयल्यारी ते चेरडू आपणाक सन्न हाडटा न्हय, तोच घास काण आवसूक खावयता. तुवें खा अम्मा, सगळें तोंड भर सारयता तिगल्या, खा खा करून. ही भगवत भक्ती जेन्ना येता ताज्यान जेणे घडे विरक्ती, म्हाका भगवंता शिवाय दुसरें कोणें नाका हें जें येता, तावळ त्या संवादांत न्हू शब्द आप्यापी सुचता. ती कविता अशी दोळ्या मुखार उबरता आणि घड 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 ती पाठ करका लागना, आपोआप पाठ जावन येता. त्या चाली सकट येता, तांतूं राम नाम येता. जशी हागले कबीर हागले हांतू राम नाम गुंफलेले आसतात ते शाल्लींतू, तशी एक एक तरी आद्याक्षर हें केल्यार श्रीराम जय राम जय जय राम हो मंत्र सूर जाता. ऐसी कवित्वाची युक्ती आधी वाढवावी. भक्ती करा ती, तावळ कवित्व येतले. क्रियेवीण शब्द ज्ञान तया न मानिती सज्जन, म्हणून देव प्रसन्न अनुतापे करावा. पहिला अनुताप जावका, आमी शरण येवका. आमी सेवा करका लोकांगली, तांतूं प्रत्येकान परमेश्वर आस म्हणून तांगळे सेवा करका. आमी जें बरयतात तशें आमी वागका. जे शब्द सुचतात शब्द ज्ञान क्रियेवीण फुकट, ताका तया न मानिती सज्जन, तर देवाचे न प्रसन्नपणे
जे जे घडे बोलणे ते ते अत्यंत श्लाघ्यवाणे या नाव प्रासादिक. म्हणारी देवही प्रसन्न, भक्तही प्रसन्न, आणि प्रसन्नतेंथान जो संवाद चलला, मे बी आमगल प्रॉब्लेम देवाचे मुखार घालत असत, मे बी आम्ही खुश असती, ताका स्तुती करत असती, मे बी त्याला झगडत असती, खंचे हांतू जे जे घडे बोलणे ते ते अत्यंत श्लाघ्यवाणी या नाव प्रासादिक. धीट पाठ प्रासादिक ऐसे बोलती अनेक, तरी हा त्रिविध विवेक बोलिजेल. धीट म्हणजे धीटपणे केले, कसले धैर्य बा, हां कल्लेपुणी केल्लें, आणि सगळ्यांक आग्रह कोण कोण वांटले, घे ती कोणे वाचू तयार ना, हाडले कैरब हांत घाले, जे जे आपल्या मनास आले, बळेची कवित्व रचिले या नाव धीट बोलिचे. पाठ म्हणजे पाठांतर, दुसऱ्यांगल पाठांतर करचे आणि आपणागल म्हणून खपोवचे. म्हळ्यार कोण कोण ते हें करतात, पेटंट तांतान सुरू जालें, हां पेटंट म्हणून कोणा एकल्याला कॉपी करचें ना. हां पाठ म्हणजे पाठांतर, बहुत पाहिले ग्रंथांतर, तया सारिका उतार आपणही केला, शीघ्रची कवित्व जोडिले, दृष्टी पडिले तेची वर्णिले. पण मुख्य म्हळ्यार भक्ती वाचून जे केले त्या नाव धीट पाठ. हे इम्पॉर्टंट. भक्तीची नात तू ज्या हातू भक्ती असत तें बोबड्याच्या फाव असत. हो पेंडे म्हणटालो, आमाका दिली वांगली रे, हां तशी आमी जातो आमच्या घरी, कृष्णाक तो सांगतालो पेंड्याक, सगळ्यांक तुवें बरी बरी दिली, आम्हा मात्र का दिली वांगली रे, आमी जातो आपल्या घरी. कृष्णा अशी कामिक रसिक शृंगारिक वीर हास्य प्रास्ताविक कौतुक विनोद अनेक, नुसते विनोद करचे खातीर कल्लेपणी बरोवचे, शृंगारिक अश्लील या नाव धीट पाठ. ताजे तें वाचल्या जाता मन जाले कामाकार, तैसेच निगती उद्गार, धीट पाठे परपार पाविजेत नाही. हाका वचू जायना, आमकां पार वचू जायना मायेच्या. भावया उदर शांती करणे लागे नरस्तुती, तेथे केली जे व्युत्पत्ती या नाव धीट पाठ. कोणाल पुणे मिंदे जाले, रायागल मिंदे असत तांगल भाट जाले. हांतू तुमी ते पळयल्ले असल्यार सुदाम्या गेले एक मित्र आशिल्लो कळ्ळें, गांवचोची, तो मस्त श्रीमंत जावन बशिल्लो आनी तो रायागल भाट आशिल्लो. ताणें रायाक सांगलें की हो एकदम उत्तम भाट असत, काव्य करता, तर ताक कापया, ताक 4 पैसे मेळो ती, ताक कापयले. आणि ताणें सांगलें आपण यानाच म्हणलेले, आपण हे सगळं धंदे करना म्हणून. ना यो तुकाय 4 पैसे मेळटले. बायलय म्हणाली वच, आणि तो वचुलो. आणि ताणें रायागल दोळ उघडका ती अशी काव्य केले की तू अशी कोर नाका, हे नरदेव वचस, तू देवाल नाव घेवन चाला गो, असले सगळे भानगडे पळोव नाका. तर हेयान कोप्पान ताका मारून भायर घालेले. अशी एक काणी असत. म्हळ्यार असले ते धीट पाठ न्हय. ते धीट पाठ खंय चलता की थंय नरस्तुती चलता, भगवंता स्तुती जायना. कळ्ळें. आणि तसल्यांक भगवंता स्तुती आवडना. कवित्व नसावे धीट पाठ, कवित्व नसावे खटपट, कवित्व नसावे उद्धट पाषांड मत, भलतेच कलेपणी. कवित्व नसावे वादांग, कवित्व नसावे रसभंग, कोणे गोमटे कले करतस ताजे विरुद्ध कलेपणी केले. कवित्व नसावे रंगभंग दृष्टांतहीन, दृष्टांत दिवन बरोवंका. कवित्व नसावे पाल्लाळ, भयंकर हडड्ड कवित केलं, ह्यो बेजारून गेलो. कवित्व नसावे बाष्कळ, फुकट कलेतान तूं फोल कले तत्वच ना, सत्व ना. कवित्व नसावे कुटीळ लक्षणीय, कोणागल वर्म काढणू ताक उल्लोंच खातीर कवित्व करणे. हीन कवित्व नसावे, बोलिलेची न बोलावे, छंदभंग न करावे मुद्राहीन. छंदभंग म्हळ्यार ताका कलेपण एक छंद आसता, यमक हे ते असतात, अलंकार असतात, ते आप्यापी येतात. भगवंताला जोडल्यार भगवंता असलं कवी खंय ना, ते आपाप येता. आणि मुद्राहीन आसूं नये म्हण हांगा समर्थ म्हणटात. रामदास तांगेल मुद्रा, रामदास म्हणे मुद्र म्हळ्यार आपणागल नाव खंय पुणी आसकाम. व्युत्पत्तीहीन तर्कहीन, कळाहीन शब्दहीन,
भक्ती ज्ञान वैराग्यहीन कवित्व नसावे. भक्ती ज्ञान वैराग्यहीन असू नये. भक्तिहीन जे कवित्व तेची जाणावे ठोंबे मत. आवडीहीन वक्तृत्व कंटाळवाणे. आवडी ना कलेपणी कोरची मुण केल्ल्या बॅज येता जांब येता ती पण उठांग वचू जायना. एकलं निद्दलेल पटाक एकलं कीर्तन करताल खंय तो आयकतल न्हिदोन पडलो. तो वीण वाजयतल्यागल बाजूक बशिलो. तो निद्दल पेटाक अशी कोण ते विणेचेर पोण वीण पोण विणेक दोन कुडकी जाल खंय. हें जोक मारला समर्थांनीची म्हळ्यार असली धीट पाठ असल्यार कशी जाता म्हण. भक्ती विण जो अनुवाद तोची जाणावा विनोद. हां भक्ती नासतना कोणें जर कले करू गेल्यार तोच एक विनोदच. प्रिती विण संवाद घडे केवी. कवित्व हे एक संवाद असता. कवित वाचतल्यांगेलो आनी कवित बरयतल्यांगेलो एक संवाद असता. तान प्रितीची ना जाल्यार संवाद कशें घडचो. असो धीट पाठ ते ऐसे नाथिले अहंतेचे पिसे. अहंत लागतं ताज्याने हांव केल्लें म्हणून तितलें लोकेशण आनी वितेशण. आता प्रासादिकते कैसे सांगिजेल. वैभव कांता कांचन जयास वाटे हे वमन. अंतरी लागले ध्यान सर्वोत्तमाचे. जयास घडीने घडी लागे भगवंती आवडी. घडये प्रत्येक क्षणाक भगवंतागल आवडी चढतं वता. सर्वोत्तमाल ध्यान लागल्यान ताका. चढती वाढती गोडी भगवत भजनाची. असलो जो भक्त आस तो आपोआप ताका कवीत स्फुरता. जो भगवत भजने विण जावून येदी एक क्षण. सर्व काळ अंतःकरण भक्तिरंगे रंगले. जया अंतरी भगवंत अचळ राहिला निवांत. तो स्वभावे जे बोलत तेची ब्रह्मनिरूपण. तो स्वभावे कळलें. अशी एक मनुष्य हांव पळयला तो म्हळ्यार आमी कीर्तन शिकयतालो नागानंद मामा आमची गेलोच. कशी आशिल्लो तो कीर्तनकार कशी आशिल्लो ताजें वर्णन हांगा दिल्या. अंतरी बैसला गोविंद तेणे लागला भक्तिचंद. भक्ती विण अनुवाद आणीक नाही. आवडी लागली अंतरी आमगे नागानंद मामाल वर्णन आयकया ती. हें तंतोतंत हांणी समर्थान दिलेलें ताका लागू पडटलें. आवडी लागली अंतरी तैसीच वदे वैखरी. भावे करुणा कीर्तन करी प्रेम भरे नाच तू. पायान चाळ बांधून नाचताल तो. भगवंती लागले मन तेणे नाठवे देह भान. शंका लज्जा पळोन दुरी ठेली. तो प्रेमरंगे रंगला तो भक्तीमध्ये मातला. तेणे अहंभाव घातला पायातळी. गात नाचत निशंक तयाच कैसे दिसती लोक. हांव खरें सांगता जर तुमी कीर्तनाच्यान रंगले न्ही मुखार कोण बसलें तुमकां दिसना. कोण आयलें कोण वता कोण जांभई काडटा कांय दिसना. हां कल्ल्याक तया गात नाचत निशंक बेभानपणे. तया सकैचे दिसती लोक. दृष्टी त्रैलोक्य नायक वसोन ठेला. ऐसा भगवंती रंगला आणिक काही न लगे त्याला. स्व इच्छा वर्णू लागला ध्यान कीर्ती प्रताप श्रीराम. नाना ध्याने नाना मूर्ती नाना प्रताप नाना कीर्ती. तया पुढे नरस्तुती तृणतुल्य वाटे. भगवंत हो इतलो व्हड पुरुष असो पुरुषोत्तम तो. ताग स्तुती करना पडे नरस्तुती कल्ले तृणतुल्य. असो ऐसा भगवत भक्त जो ये संसारी विरक्त. तयास मानिती मुक्त साधुजन. तो ही सेव कीर्तन सेव करूनच मुक्त जालतो. त्याचे भक्तीचे कौतुक तया नाव प्रासादिक. हां तर भक्तीचे कौतुक करचे खातीर जे जे तो बरयता ते प्रासादिक असता. सहज बोलता विवेक प्रगट होय. ऐका कवित्व लक्षण केलेच करू निरूपण. जेणे निवे अंतःकरण श्रोतयांचे. आता कवित्व हे तुमकां कितलें सांगलें तरी परत सांगता कशें आसता. कवित्व असावे निर्मळ. कवित्व असावे सरळ. कवित्व असावे प्रांजळ अन्वयाचे. अन्वयाचे म्हळ्यार अर्थ कळचे सारके आसता. निरर्थक आसूं नये कलेपणी. कलेपणी शब्द घाल्या कोणाकय अर्थ कळना. तुका तरी कळटा तुवें. एक चेडू खट्याळ आशिल्लो. ताणें विचारलें हां की कले नटुरे म्हळ्यार कल्लें म्हण क्लासांत. टिचराक विचार नटुरे वॉट इज द मिनींग ऑफ नटुरे. कळना कोणाकय गोतना तर ती गोतना म्हूण सांगचें.
आत्ता वेळ जालो म्हणाल, क्लास समची वेळ जालो, फाय सांगता रात्रभर विचार केलो. तावळ याना पड सुद्दां ती गोतना तुका तरी गोतस वे नटुरे म्हणा कल्ल म्हणून ताणें विचारलें. तरी स्पेलिंग सांग पळया म्हण. तरी NATURE नटुरे म्हणा कळ्ळें नेचर. पण हांवें ताजे उच्चार केलो नटुरे, मुद्दाम केलो, खट्याळ आशिल्लो तो. तर टिचरान ताका पकडलें. चल तुका आतां प्रिंसिपलाल्या घेवन वता. प्रिंसिपलाल्या घेवन वता म्हणा पळय. तो म्हणटा नाका नाका, मग माझ्या फुटुरेचं काय होणार मग. फुटुरे म्हणा कळ्ळें FUTURE, फुटुरे म्हळ्यार फ्युचर. मग फ्युचराचें कल जातलें म्हण. तशी आसूं नये काव्य, कळ्ळें. तशी शब्द कोणाकय घाल न्हू, कोणाकय मिसलीड करूं नये. कवित्व असावे निर्मळ, कवित्व असावे सरळ, कवित्व असावे प्रांजळ अन्वयाचे. म्हळ्यार म्हणटल्याकय ताजो अर्थ कळका आनी कोणा मुखार वाचतात तांकांय ताजो अर्थ कळका. तशी कवित्व असावे भक्तिबळे, कवित्व असावे अर्थ आगळे, कवित्व असावे वेगळे अहंतेसी. अहंत आसूं नये तांतू. कवित्व असावे कीर्तिवाड, मस्त कीर्ती वाढता कवित्व. कवित्व असावे रम्य गोड, कवित्व असावे जाड प्रताप विषयी. तांत मस्त प्रताप आसका, तांत मस्त ताकद आसका, लोकांक पॉझिटिव्हिटी दिवचे सारकें तें कवित्व आसका. कवित्व असावे सोपे, डिक्शनरी पळोवनशा लागू नये. समर्थ हांगा दासबोध अशें मस्त कडेन सांगपाचें लागना, सोप्पे भास. कवित्व असावे सोपे, कवित्व असावे अल्परूपे, कवित्व असावे सुल्लपे. सुल्लपे म्हळ्यार सुलभ. चरणबंद, चरण तांगेल चरण म्हळ्यार ते लायन ज्यो आसता ती चरणबंद. अगदी सुलभ आसका वाचूक. मृदू मंजूळ कोमळ, ताके खरी गोमटी चाल आसका. भव्य अद्भुत विशाळ, गौल्य माधुर्य रसाळ. गौल्य म्हळ्यार कळ्ळें रसाळ भक्तिरसे, भक्तिरसान गोड्ड जालेलें अशें तें काव्य आसका. गौल्य म्हळ्यार गोडी आशिल्लें. अक्षरबंद, पदबंद, नाना चातुर्य प्रबंध, नाना कौशल्यता छंदबंद, धाटी मुद्रा अनेक. हे सगळे जे काव्यरचक जें आस त्या भगवंतागेल भक्तीन थानू आप्यापी बांदूनच येता ती कविता. कळ्ळें म्हळ्यार तो शिकयता ते मित्ता अपने आप येता. ते रट पकून जुळयल आसना. कोणी म्हणचें अयो हांगा हो शब्द घालपा आशिल्लो गो म्हळ्यार घालूं जायना. जायना, ते आप्यापी आयिल्लें आसता. नाना युक्ती, नाना बुद्धी, नाना कळा, नाना सिद्धी, नाना अन्वय साधी, नाना कवित्व. म्हळ्यार एका हांतान मस्त अर्थ येता ती असले कवित्वांत. नाना साहित्य दृश्टांत, तो कवी आस न्ही, तो साहित्य बरयतना तागेले कवितेंत अनेक दृश्टांत दिता कळचे खातीर. नाना तर्क धात मात. धात मात म्हळ्यार कळ्ळें की हां कल्पित गोष्टी, थोडे घडलेल्यो गोष्टी आसतात. धात आनी मात. मात म्हळ्यार घडलेल्यो आनी धात म्हळ्यार कल्पित. नाना संमती सिद्धांत पूर्व पक्षीस. नाना गती, नाना व्युत्पत्ती. व्युत्पत्ती म्हळ्यार बुधवंतपण. नाना मती, नाना स्फूर्ती, नाना धारणा, नाना धृती. ह्या नांव कवित्व. म्हळ्यार कळ्ळें की धृती म्हळ्यार धृती धारण, धैर्य धारणा आसका. स्फूर्ती, धारणा, धृती आनी युक्त अशें तें काव्य आसका. शंका प्रतिशंका आसले ताजी उत्तर तांत आसता ती. आनी ती शास्त्राधाराक संमत आशिल्ली आसतात. कल्लेपण आपणा वयल्यान काडची न्हय. शंका आशंका प्रत्योत्तरे, नाना काव्ये शास्त्राधारे, तुटे संशयो निर्धारे निर्धारिता. नाना प्रसंग, नाना विचार, नाना योग, नाना विवर, नाना तत्वचर्चासार. ह्या नांव कवित्व. नाना प्रसंग वर्णन करचें. आतां कीर्तन करचें म्हळ्यार कथ करपा लागता. नारदान केले वरी. आतां आनी साद तांतूं हें आसता ती कल म्हणटा ती आर्य म्हूण आसता आनी साकी म्हूण आसता. तांचे कडेन नियम आसता ती तशी. एके दिवशी नारद सत्यलोकी, जाता माता बहुप्रीतीने विलोकी. म्हणे फिरसी नारदा मृत्युलोकी, आम्हा ऐशा पतिव्रता पाहिल्या की. एके दिवशी, एके दिवशी. आता हें सांगना पडे सोंपें आस. अर्थ कळटा, परत ताजो अर्थ सांगता लागना. आनी तूं मुखार कथ मुखार व्हरूंक असलें काव्य कीर्तनकारा उपयोग पडटा.
नाना साधने पुरश्चरणे, नाना तपे तीर्थाटणे, नाना संदेह फेडणे, या नाव कवित्व मस्त आमगेले प्रश्न असतात ते आतां स्वाम्यांगेले आशिर्वचनान तूं मस्त आमगेले शंक असल्यारी ताजी उत्तर आपोआप मेळटात. जेणे अनुताप उपजय, आमकां अनुताप पश्चाताप जावंका म्हळ्यार आमी ताजे विरुद्ध जर वागतात त्या कवित्वांत आशिल्ले प्रमाणे म्हळ्यार आमकां जर अहंत आयल्या तरी आमकां अनुताप जावंका म्हळ्यार कसलें पश्चाताप जावंका. जेणे लौकीक लाजे, जेणे ज्ञान उमजे, या नाव कवित्व. ज्ञान दुसऱ्यांक घालून तूं ज्ञानाची उमज येवंका, समज मात्र न्हय, उमज येवंका. उमज म्हळ्यार समजणें आनी उमजणें कळ्ळें पण वळ्ळें हें उमजचें, या नाव कवित्व. जेणे ज्ञान हे प्रबळे, जेणे वृत्ती हे मावळे, स्वभाव आमगेलो अहम स्वभाव असणे मावळन वता. जेणे भक्ती मार्ग कळे, या नाव कवित्व. जेणे देहबुद्धी तुटे, जेणे भवसिंधू आटे, जेणे भगवंत प्रगटे, या नाव कवित्व. भगवंतान प्रत्यक्ष प्रगट जावंका. जेणे सद्बुद्धी लागे, जेणे पाषांड भंगे म्हळ्यार घाणेरडी कलेपणी हें आसतात न्ही अंधश्रद्धा हें तें भंग जावंका. जेणे विवेक जागे, या नाव कवित्व. सद्बुद्धी लागका आयकतल्यांक. भलते भलते मत आशिल्ली भंग पावंका, विवेक जागृत जावंका, या नाव कवित्व. आमगेलें कवित्व असलें प्रासादीक आसका. जेणे सद्वस्तू भासे, जेणे भास हा निरसे, सद्वस्तू भासता आनी भास सुद्दां न्ही, जेणे भिन्नत्व नासे, या नाव कवित्व. पयले सद्वस्तूच भास जाता कडेन मुखार मुखार ते कवीत आयकत वचना फुडें हो भास ना जाता आनी भिन्नत्वच ना जाता आनी आमकां तें एक करून घेता. ते भगवंतागेलो प्रत्यक्ष अनुभव कवीक येता तोच अनुभव कवीत आयकतल्याक सुद्दां येवंका. तें प्रासादीक प्रसाद आसता तूं देवागेलो. प्रासादीक म्हळ्यार प्रसाद आसता. जेणे होय समाधान, जेणे तुटे संसार बंधन, जया मानिती सज्जन, तया नाव कवित्व. ऐसे कवित्व लक्षण सांगता ते असाधारण, परंतु काही एक निरूपण बुजावया के समजचे खातीर थोडे निरूपण कोण सांगलें. असाधारण कवित्व लक्षण सांगू जायना. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे कवित्व कळा निरूपण नाम समास तृतीय श्रीराम. हांगा मिराबिया दोन्ही समास जाले आनी आतां मी डायरेक्ट पसायदान. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी राम राया. कवित्व असले भीट पाठ नाका आमकां ह्या दुनियेंत सुद्दां. आनी जे प्रासादीक कवित्वाचे आमकां संपर्क जावो आनी आमगेले मती पालट बरें जावं, आत्माभिमुख जावत आमी प्रत्यक्ष आमकां अनुभव यावो त्या कवितेचो, प्रासादीक कवितेचो अनुभव येवंका लागता. प्रसाद दिल्यार जायना, त्या प्रसाद खायना पडे ताजी त्या प्रसादांत आशिल्ली भगवंतागेले कृपा आमकां पेशी पेशींत भिनका लागता. तें प्रासादीक तशी जावो म्हण ही प्रार्थना करुया. आनी आमी हें किर्तन पुष्प त्या स्वाम्यांगेले चरणाचेर, श्री समर्थांगेले चरणाचेर दवरया आनी सगळे श्रोत्यांगेले वतीन आमी ते दवरया. सगळे जाण मेळ्ळ आमी, हांवूय एक श्रोता आनी साधकां खातीर मागून घ्या. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति.